सोमेस उबंताए कळसा आमची भेटयता गायना स्वादी सक्रमेंतांतल्या सुवादीक जेजू तुझे मुखार हांव दिव्यांनी आसा तुका मेळोवंक हांव आयलां तुका भेटोवंक हांव आयलां तुका आयकूंक हांव आयलां आनी म्हजें आराधन तुका अर्पूंक आयलां देव तूं तरी ह्या संवसारी येवन आमचे संगाता रावलाय मात्र न्ही आमच्या काळजां तूं बिडार करताय आमची काळजां तुजी मंदिरां तुवें केल्याय बागी आमी तुका आमचे भितर घेवन आमची मंदिरां करून घेवची देखून ताळे उबारन काळजांतावन तुका आमी आराधन करता स्तुती करता तुका महिमा भेटयता तुजो उपकार आठयता तुजे सशीन आमी धांवून येता आमची खंत आमची बेजाराय आमचें दूख आमचे समस्ये आनी आमची सगळी जिणी सूख आनी दूख कश्ट आनी संतोष जैत आनी सोलवणी घेवन तुजे मुखार आमी आसा उसांबोळ धैर्यांत आमी पयन करता कश्टांच्या लारां मदें वादळां मदें आमी आसतना तुजो सांगातपण आमकां जाय तूं आमच्या सांगाता आसाय म्हणल्या भावार्थान तुजी आमी स्तुती करता गावया आमी तिसऱ्यान चारान स्वादी सक्रमेंता तूं समसो विशेव वादळां मदलो जीव तूं राखताय तूं आमचो देव उसांबोळ दर्यांत आमी पयन करता तुजे सोमी आमी पातयेन रावता स्वादी Sacramento, tu amso Virgem, Boy,
भयणीनो, सांजो मरिवी यांनी ह्या जागांचो पात्रो न्हू पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू विशयांत ताच्या बेटे विशयान एक घडीत अशें सांगता. तो सदांय पळयता एक रयत ताच्या इगर्जेंत ताच्या कामाक वेच्या पयलें इगर्जेंत बसून मागचें. एक दीस तो विचारता, तूं इगर्जेंत बसून कितें करताय? आनी तो रयत म्हणटा, सायबानो हांव मागतां. आनी ह्या जाक विचारता, तूं मागताय? तुजे ओंठ हालनात, शब्द आयकनात, मागणें केल्लें आयकना. आनी तो अशिकपी रयत म्हणटा, हांव सायबानो ताका पळयता आनी तो म्हाका पळयता. हांव ताका पळयता आनी तो म्हाका पळयता. केदे व्हडले बूक आमकां गरज नात, खंयचेय बूक आमकां गरज ना. बरें मागणें, अपुर्ब्याचें मागणें म्हळ्यार जेजूकुत्त पळोवचें. जाणें म्हाका पळयलां, ताणें बापाकीय पळयलां म्हण जेजून आमकां शिकयलां. आमच्या जेजूकुत्त पळोवया, एक घडीभर ताकाच पळोवया, काळजांत तावन ताका पळोवया, अंतस्करणांत तावन ताका पळोवया. आमची काळजाची दिश्ट, दोळ्यांची मात्र न्ही, काळजाची दिश्ट ताचेर कोंसोवया. हांव जेजूक पळयता आनी जेजू म्हाका पळयता. हांव जेजूक पळयता आनी जेजू म्हाका पळयता. सुमया जेजू, तुवेंच म्हणलें, जाणें म्हाका पळयलां, ताणें बापाकीय पळयलां. आनी तुवेंच म्हणलें तोमासा, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय न्हय? पळय नासतना सत मानतात ते कितले बागी. हांवूच तो सोम्या, हांवूच ती सोम्या. तुका 2000 वर्सां आदीं भुमींतल्यान सोलून वेचें हांवें पळोवंक ना. तोमासान पळयल्ल्या बरी वा हेर आपोस्तलांनी पळयल्ल्या बरी. पूण आतां हांव तुका पळयतां म्हज्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी. हांव भागी, तुजी स्तुती करतां, तुका अर्गां दितां. देखून तुजें उंड्याचें रूप, पूण भावार्थांक दिसचें मुखामोळ तुजें देवाचें. फांकयकीन तुज्या सारक्याचें आमची जिणी संतोसांचें. भाव भयणो, ही उतरां आमचीं कर गावया. चवथ्यांच्यान येवकारिस्तांतल्या जेजूक कोणा बसूंक जाय बसचें, कोणा दिंब्यांनी रावंक जाय दिंब्यांनी तासचें. गावया आमी चवथ्यांच्यान. स्वादी परत्यान जेजूकुत्त पळोवया. पापा साजू हांव पावल दुसरो म्हणटा,
येवकरिस्ताचें आराधन करचें आनी आराधनांत वेळ करसूं सो म्हळ्यार निमाण्या जेवणार जेजूच्या हर्द्या कुशीन तकली तेंकून रावल्ल्या आपोस्ताला बरें जावचें. येवकरिस्ताचें आराधन करचें, येवकरिस्ताचें आराधन वांटो घेवचो म्हळ्यार जेजूच्या निमाण्या जेवणार ताच्या कुशीनंत बसून जेजूच्या हर्द्या कुशीन तकली तंकून आसच्या आपोस्ताला बरें जावचें. कितलें बरें दृश्य. हांव आनी तूं जेजू सांगात आसां ताच्या हर्द्या कुशीन आमची तकली बागावन आसां. जेजूच्या हर्द्यार आमची तकली दवरची. कसलें बाग आमचें. सक्कण आमी बसल्या कडेन उडास काडया. म्हजी तकली खंय आहा? जेजूच्या हर्द्या कुशीन आसा. हांव कोणा बरी आसा? ताच्या मोगाच्या आपोस्तल जुवांव बरीं आसा. आनी त्या जुवांक जेजूच्या कुर्सा बगलेंत उबें रावचें भागी मेळ्ळें. वांजेल बरोवचो भागी मेळ्ळें. पत्रां बरोवचें भागी मेळ्ळें. उगडापणाचो ग्रंथ बरोवचें भागी मेळ्ळें. हांव आनी तूं भागी. तर आमची तकली सुम्याच्या अर्द्या कुशीन तें गुण्ण दवरया. तशें दवरून आसा हांव म्हणलें बगया. काळजांतान बरोवन त्या सुम्याचें आमी आराधन करया. तुमची जाप आमी तुजें आराधन करता ये सुम्या जेजू. म्हणया आमी तुजें आराधन करता ये सुम्या जेजू. येवकरिस्तांतल्या जेजू म्हज्या सुम्या. आमी तुजें आराधन करता ये सुम्या जेजू. येवकरिस्तांतल्या जेजू म्हज्या देवा. आमी तुजें आराधन करता ये सुम्या जेजू. येवकरिस्तांतल्या जेजू म्हज्या राया. आमी तुजें आराधन करता ये सुम्या जेजू. येवकरिस्तांतल्या जेजू जिविताच्या उंड्या. आमी तुजें आराधन करता ये सुम्या जेजू. येवकरिस्तांतल्या जेजू म्हज्या आत्म्याच्या खाणा. आमी तुजें आराधन करता ये सुम्या जेजू. येवकरिस्तांतल्या जेजू देवदूतांच्या खाणा. आमी तुजें आराधन करता ये सुम्या जेजू. परत्यान एक घडीभर जेजूक आमी पळोवया. ताचो सांगात आमी बगया. कीर्तन 20:7 वाक्या 4 आनी तो किर्तनकार अशें म्हणटा. सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां तेंच हांव अत्रेकतां. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक आनी सर्वेस्पराची सोबाई पळोवंक. कितल्या पुरब्याची उतरां. तो म्हणटा सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां तेंच हांव अत्रेकतां. कितें तें? सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक सर्वेस्पराची सोबाई पळोवंक. सर्वेस्पराच्या घरा आमी आसा ह्या घडये ताची सोबाई आमी पळोवन आसा. पळोवया ती सोबाई. साख्या ती सोबाई. ती एक कोडकारांची आस्पत्र. सक्कड कोडकार बेजारायेन खंतीन निराशेन तें आसले. एकलो कोडकार मात्र भोव कुशेन आसलो. कित्याक काय? त्या कोडकारांचो इन्चार्ज सोदून काडटा. वो कुशेन आसलो कोडकार सदांच सकाळीं उठून तांच्या कॅम्पासांतल्या एका कोणशाक वचून त्या कुशींतल्या बिल्डिंगांत ताची बायल काम करताली. तिचे लागीं उलयतालो. ती बिल्डिंगांत रावताली वो सकला रावतालो. एकामेका उलयताली पळयताली. तांच्या इन्चार्जान आपयलें ताका. तूं कित्याक त्या स्त्रिये कडेन उलयताय? ती कोण स्त्री म्हूण ताणें विचारलें. ताका तो सत गजाल म्हणालो.
आनी तो म्हणालो म्हाका कोड लागल्या वेळार आंगान दाखल केलें पूण म्हजी बायल तिका कोड लागोना ती म्हजे सांगात हांगा आयली ती हांगा रावता म्हजे सांगात रावता म्हणली वचना म्हणली पूण हांगा तिका रावूंक सोडूना तिका पिडाना पूण ती घरा फाटीं वचोंक ना हळे ओ त्या घरा ती काम करता हर एक दीस ती त्या घरांतल्यान भायर येवन बाल्कनींत रावन म्हाका पळयता तिका म्हाका भेटोवंक दिना हांगा कित्याक म्हाका कोड आसा तिका लागत म्हूण पूण ती त्या बिल्डिंगांत म्हाका पळयता पयस्तावन आसता भेटोवंक जायना आमकां ती म्हाका पळोवन हांसता स्मायल दिता हांव तिका पळोवन स्मायल दिता सकाळीं तिका पळयल्ल्यान म्हाका सगळो दीस खुशयेन रावंक जाता कोडकाराक बायलेक पळयल्ल्यान सगळो दीस खुशी हाडटा तर भावानी भयणी तुका आनी म्हाका म्हज्या देवाक पळोवन जें भाग मेळ्ळां कितलो संतोश तुमचीं कामां राटावळी देगी दवरून हांगासर आयल्यात सोम्या सांगाता वेळ करसूंक त्या कोडकाराक बायले पळोवन खुशी जाल्ल्या बरी आमकां आमच्या सोम्याक आमच्या देवाक आमच्या रचनाराक आमच्या सांबाळणाराक आमच्या सोडवंदाराक पळोवन आमी दादोशी जावया आराधना म्हळ्यार तेंत काळजांत बोगजे फकत बोबाट आनी आवाज मात्र न्ही तें काळजांत बोगजे हांव सोम्या कडेन उलयतां सोम्या म्हाज्या लागीं पळयता सोम्या म्हाका आपडटा सोम्या म्हाका बेसांव दिता तो म्हाका कुरपेन भरता हें बोगजे फाटीं आमी घरा येताना एंत वरजे येताना तुमी जड जड जावन आयल्यात हांगासर माथ्यार खांदार वजें एक आसा मोतीक कितें टेन्शन आसा तें सगळें सोम्याच्या पांया मुळान दवरून फाटीं येताना रितें रितें जावन खुशी खुशी जावन वचोजे कसो वेळ तो कोडकार सगळो दीस खुशेन आसतलो तशें हांगा येवन सोम्या भेटयलें आमी सोम्याक आयकल्लें आमी सोम्या पळयलें आमी सोम्याचो उतर आयकल्लें आमी ताजे ताणें बेसांव घेतलें आमी ताजी कुरपा जोडली आमी फाटीं येताना खुशेन 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 एक दीस न्ही मुखले सगळे दीस आमी खुशेन आसचे तें कशें जाता हांगासर बसून काळीज उक्तें करया मोण उक्तें करया दोळे उक्ते करया मोत उक्ती करया आमचो आत्मो उक्तो दवरया सोम्याची कृपा वाळूं दी बरोवन दी आमकां दादोशी करून दितो आमचीं काळजां सोम्याक अत्रेकतात किर्तनकार आमकां परतून म्हणटा देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसां तुका म्हजो आत्मो ताणयता म्हजो आत्मो तुका राखून रावला तुज्या पाकोट्यांच्या सावळेंत हांव उल्लासतां किर्तन 60 तुमी घरा वचून वाचा तें किर्तन बावबऱ्या पुरब्याचें 60 63 63 देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसां आमी सोदून आयल्या हांगासर ताका मेळोंक तुका म्हजो आत्मो अत्रेकता तुज्या पाकोट्याच्या सावळेंत हांव रावतां तुजो सांगात हांव भोगतां तर आमच्या सोम्या सांगात आसचें आमी ताजो सांगात भोगचें आमी ताका आमी आराधन करून ताका आमच्या जिणेचें सगळें जिवीत आमचें ताका समर्पण दिवया आनी गावया तें उतरां आराधनांनी वंदन करून जिवन आमचें समर्पित हांव गीत आमी जाणाव श्लोक आमी जाणाव वायर आमकां हेल्प करता आमी सगळां काळजान ताण बरोवन आमच्या सोम्याचें आराधन करया आराधनांनी वंदन करून जिवणी आमचें तुका समर्पित म्हणून गावया वंदन करो जीवन ये आमचे समर्पिता दुनिया दुपार गावया आराधनानी वंदन करो जीवन ये आमचे समर्पिता दोनी हात तुमच्या हृदयार दवरा सोम्या जेजू तुवें मोड दिल्लो गुंडो सेवन एम्मावसाच्या वाटेर सोमकोच्या आपोस्तलांचे दोळे उक्ते जाले तांचें काळीज लासूंक लागलें तांचे आत्म्याचे दोळे भावार्थाचे दोळे उक्ते जाले ते सत मानूंक लागले तुमी जेजू आमचेय दोळे तूं उक्तें करना साय आमचेंय काळीज आतां लासता तुजीं उतरां आयकूंक कोणें आयकल्ल्या वरवीं देखून आमचे दोळे उक्ते करच्या देवा आमचें काळीज लासूंक करच्या देवा तुजी आमी स्तुती करता तुका आराधन कर गायता वंदन करो
सोम्या जेजू संतां भक्तांनी तुका देखलें, तुका देखून ते पाती येले, तुका सेवन ते भागी जाले. आमचे थंय येवन आमचो आत्मो, आमची जिणी, आमचें जिवीत तुज्या कृपेच्या झरींनी भरून भाग्यवंत करच्या देवा तुका आमी आराधन करता, स्तुती करता आनी गायता. आराधन आनी वंदन करू जिवाचे आमचे समर्पिता. सोम्या जेजू तुवें म्हळाय हांव दाखवाल आनी तुमी फांटे, म्हजे थंय तुमी एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटून रावतां. जशें एक फांटो वाली तें एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशें तुमी म्हजे विने फळ दिवंक शकनाच, कितेंच करूंक शकनात. वय सोम्या हांव आज कितेंय करतना जाल्यार तुजे वरवीं, तुजी सकत तुजी कृपा तुजें बोळ म्हज्या शिरां शिरांनी वाळटा. तुजें बोळ म्हाका विशेष सक्तीन भरता. सांग पावला बरी आज आमी सांगूंक शकता म्हाका बोळ दितल्या सोवें हांव सगळें करूंक शकता. आमचे इतल्याक म्हणया म्हाका बोळ दितल्या सोवें हांव सगळें करूंक शकता. आमकां बोळ दिवच्या देवा, आमकां सगळें करूंक सकत दिवच्या देवा आमी तुजें आराधन करता आनी गायता. आराधन आनी वंदन करू सगळां जिवाचे आमचे समर्पिता. परत्यान आराधन आनी वंदन करू जिवाचे आमचे समर्पिता. ताळे उबारन हात उबारन आमच्या सोम्याची आमी स्तुती करया. पावलान आनी सिलासान जैलान स्तुती केल्ली मध्यान रातीर, ताच्यो सांकळी तुटून गेल्यो, जैलाची दारां उक्तीं जालीं, तांकां सुटका मेळ्ळी, ते भायर आयले आनी ताणें जैलाच्या अधिकाऱ्याक पवित्र स्नान पर्यान दिलें. तर भावां भयणो आमी थोडी हात आमचे उबारया, युखरिस्तांतल्या जेजूक आराधन करया आमच्या दोतरांनी. हालेलुया 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 महिमा जेजू वंदन तुका स्तुती तुका महिमा तुका दिनवास तुका अर्गा तुका अर्गा तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. येशुवे 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 आराधने वंदने महिमे स्तुती आराधने. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गा जेजू अर्गा जेजू अर्गा जेजू अर्गा जेजू वगळाप जेजू वंदन जेजू स्तुती जेजू महिमा तुका आराधन तुका वगळाप तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्या जेजू तुका जावं स्तुती तुका जावं आराधन तुका जावं वगळाप तुका जावं महिमा तुका जावं वंदन तुका जावं स्तुती. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गा जेजू वगळाप जेजू वंदन जेजू स्तुती जेजू महिमा तुका आराधन तुका वगळाप तुका. जेजू 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 ख्रिस्त देवा बापा देवा बापा देवा बापा जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता देवा पवित्र आत्म्या देवा पवित्र आत्म्या तुका जावं आराधन वगळाप वंदन स्तुती महिमा आता आनी सदां सदां सर्वदा. हालेलुया 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 हालेलुया.
सगळा हालेलुया हालेलुया आणखी सॉफ्ट हालेलुया 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 दमण्णुदन अर्ध्याकडे हालेलुया 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 Hallelujah. Still soft. Hallelujah. 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 आणि की soft. अंतस्करणाचे दोळे काळजाचे दोळे काळजा भितर ते आसच्या जेजूकी एक घडी पळया ते दिसलाया आणि सॉफ्ट जावन ताका हालेलुया गायन करा तुमचे इतल्यात गायन करा भावा भयणीनो जेजूचो सांगात आमी बघून आसा बरें करून तो बघा सोम्याचो सांगात अनुभव करा दोशी जाया खुशी पावा तन मन धन सगळ्यांगात दवरा घरची राटावळ समस्ये ओजें पिडा रीण सगळ्यांगा दवरा सोम्या कडेन दिया आनी सगळी तुमची मोत सोम्या तें जाया सोम्याच्या अर्द्या कुशीन आमची तकली आमी तें कोण आसा सोम्याच्या काळजांतली बेसांवां कुरपां आशिर्वादां आमचेर वाळूनच आसात बोगा तें सांगाता बोगी आमी सोम्याचो सांगात अशें आमी सोम्या आमची तकली सोम्याच्या अर्द्या कुशीन दवरनासतना सोमी आमकां म्हणटा जो हांव सवांजेल अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 3 जो कोण म्हजो मोग करता
तो म्हजें उतर पाळता, तो म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताची ती वस्ती करतले हांव. तुमचे संगात आसतनाच हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां, पूण म्हजें नवी बापूच तुमकां मजत दर पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उडासाक हाडटलो. बाप, पुत आनी पवित्र आत्मो त्रिएक देव आमचो देव. त्या त्रिएका देवाची आमी स्तुती करया, ताका अर्गां दिवया, ताचो उपकार बावडया गावन एक भजन कन्नडांतलें. ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಯೇಸು ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಪಾವನಾತ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು. ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಗವ್ಯ. ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು. ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ತಂದೆ ದೇವ, ತಂದೆ ದೇವ, ತಂದೆ ದೇವ ತಗಡ, ತಂದೆ ದೇವ, ತಂದೆ ದೇವ, ತಂದೆ ದೇವ ಸಂಗತ. ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ತಂದೆ ದೇವ, ತಂದೆ ದೇವ, ತಂದೆ ದೇವ, ತಂದೆ ದೇವ, ತಂದೆ ದೇವ, ತಂದೆ ದೇವ. तुमची जाप देवा आमच्या बापाची स्तुती केली आमी. आतां तुमची जाप. बापा आमी तुका होगळसिता म्हणया. बापा आमी तुका होगळसिता. महिमेच्या देवा बापा आमी तुका होगळसिता. इस्रायलाच्या देवा रक्षका बापा आमी तुका होगळसिता. देवा सताच्या आणि सासनिक जिविताच्या बापा आमी तुका होगळसिता. देवा आमच्या भरवशाच्या बापा आमी तुका होगळसिता. देवा सोसणिक्याच्या आणि बुजवण्याच्या बापा आमी तुका होगळसिता. देवा अद्भुतांच्या बापा आमी तुका होगळसिता. देवा बापा आमी तुका होगळसिता. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताच्या बापा बापा आमी तुका होगळसिता. वरून ओमतोंच्या संतोषाच्या देवा बापा आमी तुका होगळसिता. सगळ्या भूमी आणि सर्गाच्या देवा बापा आमी तुका होगळसिता. आमच्या खऱ्या देवा बापा आमी तुका होगळसिता. आमच्या सासनाच्या देवा बापा आमी तुका होगळसिता. इस्रायलाच्या सर घराण्यांच्या देवा बापा आमी तुका होगळसिता. खऱ्या आणि जिवंत देवा बापा आमी तुका होगळसिता. सत्यवंत देवा बापा आमी तुका होगळसिता. म्हज्या देवा बापा आमी तुका होगळसिता. देवांच्या देवा बापा आमी तुका होगळसिता. अब्रामाच्या इजाक आणि जाकोबाच्या देवा बापा आमी तुका होगळसिता. दाविदाच्या देवा बापा आमी तुका होगळसिता. इलियाच्या देवा बापा आमी तुका होगळसिता. दानियेलाच्या देवा बापा आमी तुका होगळसिता. आमच्या पूर्वजांच्या देवा बापा आमी तुका होगळसिता. सगळ्या मनुष्या कुळाच्या देवा बापा आमी तुका होगळसिता. म्हजी काकूळत करच्या देवा बापा आमी तुका होगळसिता. म्हजी नीत करच्या देवा बापा आमी तुका होगळसिता. म्हज्या साथाच्या देवा बापा आमी तुका होगळसिता. महिमेच्या देवा बापा आमी तुका होगळसिता. शांतीच्या देवा बापा आमी तुका होगळसिता. एक घडीभर समाधान घेवया, इल्लो बेटवळ घेवया. कितें म्हणलें आमी, कितें होगळसिलें आमी तें बघया. त्रिएका देवाती भवार्थ दवरचें आमी. बापाक आमी आराधन केलें, ताका आमी होगळसिलें. आतां बापाच्या एकल्याच पुता जेजूची आमी स्तुती करया आनी ताका होगळसिया. पयलीं हांव शिकयतां, उपरांत तुमी सगळ्यांनी सांगाता म्हणचें आनी म्हजे उपरांत शिकचें. येसू देवा स्तुती स्तोत्रवो,
ಯೇಸುದೇವಾ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು 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 ಯೇಸುದೇವಾ 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 ಸಕಣ ಸಂಗತ ಯೇಸುದೇವಾ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಯೇಸುದೇವಾ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಯೇಸುದೇವಾ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಯೇಸುದೇವಾ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಯೇಸುದೇವಾ 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 येसुदेवा दोन्ही हात तुमच्या हृदयार दवरा काळजाचेर दवरा आनी सोम्या जेजूची स्तुती करणं आतां आमी म्हणया तुमची जाप जेजू राया आमी तुका होगळसितांव जेजू राया आमी तुका होगळसितांव जेजू आमच्या शांतीच्या राया जेजू राया आमी तुका होगळसितांव जेजू आमच्या रायांच्या राया जेजू राया आमी तुका होगळसितांव जेजू सासनाच्या राया जेजू राया आमी तुका होगळसितांव जेजू सर्गींच्या राया जेजू राया आमी तुका होगळसितांव जेजू आमार राया जेजू राया आमी तुका होगळसितांव जेजू निष्कळंक राया जेजू राया आमी तुका जेजू होगळसितांव रायांच्या सर्वेस्पळा जेजू राया आमी तुका होगळसितांव जेजू भक्तांच्या राया जेजू राया आमी तुका होगळसितांव जेजू सियोनाच्या राया जेजू राया आमी तुका होगळसितांव जेजू महिमेच्या राया जेजू राया आमी तुका होगळसितांव जेजू सासनाच्या सासनाक राया जेजू राया आमी तुका होगळसितांव कितें म्हळें आमी येदोळ पर्यंत जेजूक आमी कितें नांवां दिलीं परतून हे बोटी मावून रावून आमच्या काळजान तावन ती ताका दिवया त्रिएक देव बाप पूत आनी पवित्र आत्म आमी तांचे तें जियन आसा आनी तो सगळोच हांगासर तो हजर आसा बापूय आसा पुती आसा पवित्र आत्मय आसा तर आमी सगळीं आमचे ताळे मेळोवया सगळ्यां सांगाता पावण आत्मा स्तुती स्तोत्र म्हणलें तुमकां जाता जाल्यार ताळयो भेटून तुमी गावयेत आमी सगळ्यांनी संतोशान पावण आत्मा स्तुती स्तोत्र म्हणून गावया पावण आत्मा स्तुती स्तोत्रावो 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 पावण आत्मा पावण आत्मा पावण आत्मा पावण आत्मा पावण आत्मा नंदे देवा स्तुती स्तोत्रावो नंदे देवा स्तुती स्तोत्रावो येसुदेवा येसुदेवा स्तुती स्तोत्रावो येसुदेवा स्तुती स्तोत्र पावनात्मा पावनात्मा स्तुती स्तोत्रावो पावनात्मा स्तुती स्तोत्रावो तन्ने देवा स्तुती स्तोत्रावो येसुदेवा स्तुती स्तोत्रावो पावनात्मा स्तुती स्तोत्रावो तन्ने देवा तन्ने देवा तन्ने देवा येसुदेवा येसुदेवा
येसुदेवा पवनात्मा 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 ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ येसुदेवा 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 पवनात्मा 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 परत्याने घडी मावून रावया येवकारिस्तांतल्या जेजू गुत्त पळोवन ताची आमी स्तुती करया भाव भयणीनो परत तुमकां सोमेस्तांक ह्या देव मंदिराक ह्या आराधनाक आयिल्ल्यांक आमी स्वागत म्हणटा आनी ह्या पवित्र येवकारिस्तांतल्या आराधनांत भक्तीपणान वांटो घेवंक विनंती करता तुमचें तन मन धन सगळें ह्या आल्तारीर दवरा येवकारिस्तांतल्या जेजू थंय दवरा ताकाच पळया तो आमकां हर एकल्याक पळयता हर एकल्याक आमचो जो जाणा पूण तो कृपा दिता ती कृपा जोडूंक आमचें काळीज म्हण उक्तें दवरिजे टांकीन कितलें उदक आसूंक की पुरो पूण टांकींतलें उदक येजें जाल्यार टॅप उक्तो दवरिजे टॅप घोणायना जाल्यार उदक येना आमचें काळीज थोडे फावटी बंद आसता मन बंद आसता दाड्डें जालां जाता हांवें तें उक्तें करीजे सोम्याची कृपा वाळोवंक हो जावन आसा पवित्र वेळ सोम्याची कृपा आमचे भितर आमी वाळोवंक सोडच्याक जेजूचें ल्हान जेजूची प्रत्येक जावन मोग करची आविलाच्या तां तेरेजा लागीं एकल्यान मुळेंकय जर हांव जेजूच्या काळार जियेल्लो तर खंडीत जावन ताका आपडतो हांव जेजूच्या काळार जियेल्लो जाल्यार खंडीत जावन ताका आपडतो ताचे लागीं हांव उलयतो तवळ्या सांतिनी ताका म्हळेंकय खरेंच आतां तेंत साथ दे जेजू करोस येवकारिस्तान हजर आसा तुवें ताका आपडोयेंत आतांत न्ही आपडोयेंत काळजान तो खरीच हांगासर हजर आसा काळजान तावन ताका आमी आपडोया ताका आमी पळोवया ताची आमी स्तुती करया किर्तन 106 वाक्य 1 अशें म्हणटा सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो ताचो विश्वासी मोग सासनाक तकता सर्वेस्पराक अर्गां दिया येदोळ आमी देवाचें आराधन केलें थोडें मुक्काल वर आमी आराधन केलें आनी की आमकां आराधन करया म्हूण बगता काळजान तावन मस्त बोटी आमचें म्हाका तें दी हें दी मागचें विनवणी करच्यो मात शिवाय ताचें स्तुती करची आराधन करचें उणें आसता आज आमी चड वेळ आराधन करून करशिल्लो देखून आमकां काळजान तावन तातूंच काय बगता आतां आमी मुखार सुया अर्गां दिवया किर्तनकार आमकां सांगता सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो ताचो विश्वासी मोग ससनाक तकता उपकारी मनाची मनशां केदाळय हर एका संगतींत देवाचो हात पळयतात उपकारी मनाची मनशां केदाळय हर एकाद देवाचो हात पळयतात सोम्याच्या ह्या पवित्र हाजेरी मुखार आमी बसून आसा उपकारी मनाचें आमी जावया सोम्यान केल्लें सर उडासा काडया ताका आमी अर्गां दिवया ताची आमी स्तुती करया तुमची जाप हर एका उल्या उपरांत अर्गां दिता सोम्या तुका सगळ्या म्हज्या काळजान म्हणलें गिताचो श्लोक मात्र आमी गावचो सोम्या जेजू विविध जाग्यांत हांव फिरगजांत हांव गांवांत हांव पयन करन ह्या पवित्र जाग्याक हांगासर तुज्या पवित्र येवकारिस्ताच्या मुखार दिम्यांनी पडोवंक तुवें आमकां आपोवन हाडलें देन उपकारी मनान दिनवासी काळजान आमी तुका अर्गां दिता आनी गायता अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान हांगासर येता आसतना तुवें आमकां मतीचें समाधान कुडीची बरी भलायकी जिणेंत समाधान संतोश तृप्ती दिवन अन्न पायिल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान आमच्या पैनाच्या लांबायेक तुज्या राखण बडव्या आमचे सांगाता दण्ण पैनार आमकां शाबीत तुवें राखिल्ल्या खातीर
पयनाच्या लांबाय एक आमच्या संगात रावण या देव मंदिराक या पवित्र रितीन वांटो घेवंक आमकां फावो कर अन्न पायिल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या या पूर्ण शेताक येजे म्हण साबार दिसान तावन हांव आशेव नासुल्लीं आनी आज तुवें म्हाका फावो केलाय ही म्हजी आशा तुवें थांबयल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या म्हाका जिवीत दिवन तें जिवीत सोबोवन परमळावन एक बरो क्रिस्तांव जावन जियोंक तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या म्हाका एक क्रिस्तांव केल्ल्या खातीर पवित्र स्नानांत म्हाका तुजो करून घेतल्या खातीर ताचे उपरांत आजून पर्यंत तुवें म्हाका कुरपेच्यो झरी सक्रामेंत प्रत्येक जाण कुमसार प्रत्येक जाण सदवळ तवळ कुमगार सेव दिवन म्हजें जिवीत भाग्यवन केल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या तूं म्हजे लागीं उलोवचो देव पवित्र पुस्तक म्हाका दिरवें जावन दिल्ल्या खातीर पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मरिपात म्हजे लागीं उलयिल्ल्या खातीर म्हज्या आत्म्याची काळजाची आशा ताण बागोवन म्हजो भावार्थ तुवें घट केल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या एक बरें एक सोबीत क्रिस्ती कुटुंब म्हाका दिवन कुटुंबान म्हाका जल्म दिवन एक मोगाळ आवय आनी बापूय म्हाका दिल्ल्या खातीर मोगाळ भाव आनी भयणी म्हाका दिल्ल्या खातीर मोगाळ पोती आनी मोगाळ पोतीन म्हाका दिल्ल्या खातीर आवय बापायच्या आनी मालकडांच्या जतनेकाल तांच्या रक्षणाकाल तांच्या भावाच्या उजवाडान म्हाका जियोंक फावो तुवें केल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घरांत मागणें भक्तीपण किर्तनां देवासपण आमोरी तेर्स हेर भक्तीपणां म्हज्या घरांत भरल्या खातीर आनी म्हजें घर तुजें बिडार जावन तुवें परिवर्तन केल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या आमकां भुरग्या बाळांचें देणें दिवन आमच्या भुरग्या बाळांक बरें शिकप दिवन दोतोनाचें शिकप पवित्र पुस्तकाचें शिकप आनी लौकीक शिकप दिवन तांकां बरो फुडार फावो करन गांवांत आनी परगांवांत वावर करूंक तांच्या हाता पांयांक बळ दिल्ल्या खातीर कांय थोडे पयशे जोडूंक तांकां तुवें बरी भलायकी घटायांनी दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या ऑफिसांत गाद्यांत शेतांत तोटांत हांवें काम करतना म्हज्या कामाक तुवें बरो प्रतिफळ दिल्ल्या खातीर माडयांनी तुवें पोपलां भरल्या खातीर माडांनी तुवें नाल्ल भरल्या खातीर मिरयाच्या वाल्यान तुवें मिरयां भरल्या खातीर कळ्यांच्या झाडांनी आबोल्यांच्या झाडांनी फुलां तुवें नेटयल्ल्या खातीर आमच्या केळम्यांनी तुवें गडाय आसा केल्ल्या खातीर आमच्या संस्थांनी काम करतना आमकां हात भरून जोडूंक तुवें फावो केल्ल्या खातीर ह्या तुज्या उदार देण्या खातीर आमच्या सगळ्या वावराक तुवें बरो प्रतिफळ दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या आमची योजना आमची स्वप्नां आमची खारीं सगळीं जांबरो घरां आसलीं विविध नमनेचीं खारीं तीं सगळीं तुवें बरीं केलीं सगळीं शाबित्यान तुवें सोलोवंक कुमोक केली आमच्या घरांत तूं रावलोय आमची सगळीं योजना तुवें शेवटा पावयलीं आमचो वावर तुवें सफळ केलोय आनी आमचो देव म्हूण सांगून आमच्या संगात रावून आमचो भावार्थ तुवें घट केलोय ह्या खातीर तुका आमी गायता अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजां दिन वासीत
मन मोजे मुक्का तुझो मावळो बोला बोडा आनंद अर्गांदिता तुका सोमिया सगळ्या मोज्या काळजा सगळे आमी उबे रावया एवकारिस्तांतल्या जेजूक पळोवया दोनी आमचे हात उबारून धरण काळजान तावन ताची स्तुती कर आमी परत्यान स्तुती कर आमी आमच्याच उतरांनी आमच्या ताळ्यानाची स्तुती कर आमी म्हणया हालेलुया 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 तुझी आम्ही स्तुती करता तुका आम्ही अर्घा दिता सर आमच्या क्रिस्त तुका आम्ही भेटयता आमच्या समस्या तुझ्या पांया तळा आम्ही दवरता आमची पिडा सिडा आमचे दुख आमचे कष्ट आमचे समस्या आमचे रीण आमच्या कुटुंबाचे हर एका मनशाचे देव तुका समर्पिता तुम्ही जेजू ते स्वीकार कर आमची पिडा तू स्वीकार कर तुम्ही आपड तू आमकां खरी एकदा आमकां आपड गुण कर तुझी गुण कशी सकत आमच्या कुडीच्या शिराशिरांनी वळी तुम्ही आपड तुम्ही आमकां तुझ्या सत्तेन भर देवा आमकां तुझ्या बळान भर देवा आमचो तू मोग करताय तुम्ही आमी तुजो मोग करता आमी तुजी स्तुती करता आमी तुका महिमा गायता तुझ्या सत्तेन आमकां बरो मागता हालेलुया 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 येशुवे 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 स्तोत्र येशुवे आराधने येशुवे वंदने येशुवे महिमे प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड एडोर द लॉर्ड glorify the Lord thank you Jesus I praise you Jesus I love you Jesus I adore you Jesus I bless you Jesus I glorify your name Lord hallelujah 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 touch me Jesus heal me Jesus bless me Jesus touch and heal me and bless me let your power flow upon me may your grace come upon me Jesus you be with me Jesus touch me Jesus heal me Jesus hallelujah 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 जेजू हांव तुका उलो मारता हांव तुजी स्तुती करता हांव तुजे लागीं मागता म्हजी सर पेसांवां म्हजे सर गरजो म्हजी सर मागणी तुज्या पांया तळा दवरता हालेलुया 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 हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजां हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजां हांव ओगलाप दिता हांव ओगलाप दिता जेजू हांव ओगलाप दिता जेजू हांव ओगलाप दिता जेजू म्हज्या काळजां हांव ओगलाप दिता जेजू हांव ओगलाप दिता जेजू हांव ओगलाप दिता जेजू काळजां स्तुती करता हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू म्हज्या काळजां हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू काळजां मोग करता हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू म्हज्या काळजां हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू काळजां तुजो जाला तुजी जाल्या हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला म्हज्या काळजां हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू म्हज्या काळजां तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू
दोन्ही तुमचे हात येवकारिस्तांतल्या जेजू मुखार धरा आणि हांवें शिकयल्ल्या मागण्या म्हणा सोमिया जेजू सोमिया जेजू हांव तुझें आराधन करता हांव तुजी स्तुती करता हांव तुका महिमा गायता कित्याक तूं म्हजो देव तूं म्हजो सोमी तूं म्हजो राय तूं म्हजो इश्ट तूं म्हजो बरो गवळी तूं म्हजो मोग करताय सोमिया जेजू सोमिया जेजू हांव तुका अर्गां दिता हांव तुजो उपकार पावडता वोड तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलाय नीज क्रिस्तांव केलाय आज पर्यंत सांबाळलाय ह्या खातीर तुका जावं आराधन वगळा वंदन स्तुती महिमा हे जेजू आतां हांव तुवें उलोवचें दैवीक उतर आयकोंक आशेता म्हजे कान उगड दोळे उगड आत्म्याची दारां उगड उलय सोमिया आयकता तुजो साकर उलय सोमिया आयकता तुजो साकर उलय सोमिया आयकता तुजो साकर देवाचें उतर आमी आयकोवया देवाचो मोग कितलो देवाच्या मोगान आमकां आरावण धरल्यांत म्हणटा सांग पावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्या 3 देवाच्या मोगान आमकां आरावण धरल्यांत आमकां आरावण धरचें कोणें आमच्या आवयन न्ही आमच्या बापायन आमच्या इश्टान पतीन वा पत्नीन तांचे की 10 वाटेन चड मोग करचो आमचो देव आमकां आरावण धरता आमकां कोणें आरावण धरला जेजून म्हाका आरावण धरला म्हणजे जेजून म्हाका आरावण धरला वा पटलूण धरला परतून म्हणया जेजून म्हाका आरावण धरला परतून जेजून म्हाका आरावण धरला कशें आरावण धरला आयकोवया सांग पावलान रोमा घरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 8 वाक्या 30 आनी 31 भावां भयणीनो इतलें सकट आमच्या दोळ्यां उजेर आसतना आनीक आमी कितें म्हणयेत जर देव आमच्या पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा आपल्या काशा पुताक सयत बाकी दवरनासतना आमा सोमेस्ता पासो ताका सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सोमें हेर सगळें आमकां दिनासतना कशें रावत देवान विंचलेल्या विरोध फिर्याद हाडटलो कोण क्रिस्त जेजू मेलो जिवंत जाला देवाच्या उजव्या बसला आनी आमचे पासत विनाती करता अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळें करतलो कश्ट वा अडचणी दगदवणी काणा जेवणाचो वा नेसनाचो तत्वार अपाय वा तलवार देवाचें उतर हें देवाचें बसया भावानो भयण्यानो पवित्र पुस्तक देवाच्या मोगाची परगटणी करता सगळ्या पवित्र पुस्तकाचें केंद्र शब्द मोग ग्रीक भाशेंत नो सल्लो सगळो ग्रीक भाशेंत बरयल्लो पोरनो सल्लो सगळो हिब्रू भाशेंत बरयल्लो ग्रीक भाशेंत मोग म्हणल्या शब्दाक 4 दुसरी रुपां आसात आमी खंयच्या मोगाक एकच शब्द वापरचो मोगूत म्हणजे तुमकां समजता हांव सांगता 4 शब्द आसात मोगाक दाखल्याक कुटुंबांत आवय बापाय मदलो भुरग्यां मदलो मोग ताका कितें म्हणटात ग्रीक भाशेंत स्टॉर्ज म्हणटात स्टॉर्ज STORGE स्टॉर्ज म्हळ्यार कुटुंबाच्या सांदा मदां मोग तो सैंबातान मोग
ताका इंग्लिशान म्हणटात एम्पथेटीक बॉन्ड. एम्पथी आनी सिंपथी म्हळ्यार बिरमोत पावची मात्र. एम्पथी म्हळ्यार बिरमोत पावन कितें म्हणलें करचें. एम्पथेटीक बॉन्ड देखून आवयचो मोग तुका भूक लागल्या पुता म्हणटा आवय वगैरे म्हणना आनी म्हणटा आनी वचून वाडटा. सिंपथी म्हळ्यार पडलाय की दुखता न्ही हांव तुका मागता जायत गे तितल्यार रावता. पूण भूक लागल्या न्ही पुता तुका म्हणटा आवय वचून भुरग्याक वाडटा. ती एम्पथेटीक भोगता तिका. जेजूकी भोगलें देखून लोकांक ताणें वाडलें. तें कुटुंबा मदल्या मोगाक एम्पथेटीक बॉन्ड वा स्टॉर्ज म्हणटात. आतां इश्टा मदें मोग आसा. इश्टा मदलो मोग ताका कितें म्हणटात. इश्टा मदल्या मोगाक ताका लव ऑफ द फ्रेंडशीप बॉन्ड फिलिया फिलिया म्हळ्यार इश्टा मदलो मोग. दोगां इश्टांनी करचो मोग फिलिया फ्रेंडशीप बॉन्ड. आनी तिसरो मोग आसा गोवा बायले मदलो मोग. दादल्या स्त्रिये मदलो मोग ताका इरोस EROS इरोटीक बॉन्ड. दादल्या आनी स्त्रिये मदलो मोग इरोस वा इरोटीक बॉन्ड. एम्पथेटीक बॉन्ड, फ्रेंडशीप बॉन्ड, इरोटीक बॉन्ड आनी निमाणें एक आसा सर मोगाचें उत्तुंग शिखर क्लायमॅक्स ताका म्हणटात आगापे. AGAPE आगापे. आनी सोम्यान गेल्लो मोग आतां खंयचो. स्टॉर्ज गी फिलिया गी इरोस गी आगापे. अनकंडिशनल लव आनी ताका म्हणटात अनकंडिशनल बॉन्ड. सोम्याच्या मोगाक कोणाचो मोगी तुलन करूंक जायना. संपूर्ण सॅक्रिफायस केल्लो मोग. आपणाक कुर्सार भेटयल्लो मोग. आपल्या इश्टा पासून जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणलो मोग. देखून पवित्र पुस्तक सगळो परगडता जेजूचो आगापे मोग. कितेंच फाटी अपेक्षा नासतना केल्लो मोग. आमी हर एक आनी गरजेक आसलो मोग तो सोम्यान केल्लो मोग. आपल्या इश्टा पासून जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणल्या सोम्यान संपूर्ण आपणाकच भेटोवन दिलो. कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताणें आपणाक खाली केलो. आनी तो जावन असो मोग सोम्यान केल्लो मोग. आपल्या इश्टा पासून जीव दिल्लो मोग आगापे मोग. क्रिस्ताचो मोग कसो तो आमी आटापचो विसरूंक कोणा जाय तो. मीत मे नातलो म्हणलें गीत आसा. देखून तें गीत आज आमी गावन सोम्यान केल्लो मोग. सोम्यान आमचेर दाखोवचो मोग. दयाळाचो मोग काकुळीचो मोग तो आमी परगट करूंक आसा. तुमच्या भांगार आसात बूक D सेक्शनांत कंतार नंबर आसा D6. कंतारांचे बूक तुमच्या बांकांनी आसात 15 आसात ते तुमी काणगोवेत D6 पान 140 140 सकणां तुमच्या बांकार बूक आसात. तो बुकान घे आमी सकणां त्या सोम्याचो मोग नियाळन आमी गीत गावया. पयलो मोग आमचो सोम्याचो आगापे मोग कसो दाखयलो ताणें. पोरनो सोल्लो आमी उक्तो केलो जाल्यार देव इस्रायल परजे विंचता आनी तांचो मोग करता. कसो मोग करता. आरण्यांत तांकां खावंक मान्ना म्हणलें खाण दिता. तांकां भुकेक त्या मान्ना खाण दिता. तांकां मांस खावंक आशातना लोवे आण दितो पावीत करता. पिवंक उदक तो कडपांत हाडून दिता. रातीक उजवाड जाता. दिसाक सावळी जाता. विकाळ सोरोप तांकां सापताना पितुळीचो सोरोप उबार तांकां सकणां बचाव करता. देखून तो म्हणटा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वाक्या 4 म्हणटा पळय इजिप्ताक हांवें गरुडाच्या फाकोट्या वयर बसोन म्हजेशी हाडली. इस्रायल परजेक गारुडाच्या फाकोट्या वयर बसोन म्हजेशी हाडली. आजून तुका आनी म्हाका तेंच म्हणटा पळय तुका आमचे हर एकल्याचें नांव तो सांगता. नांव काडून सांगता. आमचें नांव आसा. तुका हांवें जल्मल्ल्या घडयेतावन आजून पर्यंत गारुडाच्या पाकोट्या वयर बसोन हाडलां. तो गारुड जावं पुरो तुजो बापूय. तो गारुड जावं पुरो तुजी आवय. तो गारुड जावं पुरो धाकटेर. तो गारुड जावं पुरो म्हाका शिकयलो मास्टर. तो गारुड जावं पुरो कोणीय म्हज्या म्हजी म्हाका सेवा दिवचो कुमक करचो. त्या व्यक्ती मरिपात जेजू म्हजो मोग करता. देखून तो ताचो आगापे मोग शर्तान आसलेलो मोग आमी अनुभव करया आनी गावया. क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापचो तो श्लोक आमी सांगाता गावया. क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापचो विसरो कोणाक जाय तो मीत मेर नासलोलो.
तावून कुर्सा पोरया मोग ताणे केलो मोग सुसंस्कार ताणे मोग आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोग तो. इजाया प्रवाद्या मरी पातो म्हणटा अध्याय 50:4 वाक्य 10. पर्वतो आपले स्थान सोडून वेतीत दोंगर हालोंक लागतीत पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. संतोष पावया मस्त बटी आमी हांवें तुवें सांगिल्लें आसा म्हजो मोग करची कोणी नात. कोणी ना रावण्णा तुका एकलो आसा. कोण तो? तुका रसलोलो तुजो रसनार आसतना तुवें म्हणोजे म्हजो मोग सकडा करतात. तुका समजना तें तरी सकडा मारपाचें तुजो करता आनी तो तुजे सांगाता आसा. उपरांत तो म्हणटा इजाया प्रवाचो ग्रंथ अध्याय 49:9 वाक्य 15-16. एक स्त्री आपल्या बाळा विसरत तरी हांव तुका विसरचो ना. पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळव्यांचेर बरयलां. आनी कितें जाय तुका. आनी उपरांत जेरेमिया प्रवाद्या मरी अध्याय 30:1 वाक्य 3 म्हणटा सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. तूं म्हजोच. संतोष पावया. सांग पावल परतून म्हणटा एफेसकारांक बरोवन अध्याय 3 वाक्य 17 क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय गुंडाय लांबाय उबाराय कोण मेजोवंक सकत. आमचो जेजू आमचो मोग करचो. संतोष पावया. ताच्या मोगाची गुंडाय रुंदाय उबाराय हांवें साकजे हांगा बसून. हांगा साकल्यार मात्र म्हाका घरा वचून साकी येत. काम करतना साकी येत. वाव करतना साकी येत. हांगा ताच्या आजरपणान म्हाका साकोवंक जायना. क्रिस्ताचो मोग मागीर कशें साकोवंक जाता. तो थंय आसा हांगाय आसा पूण हांगा पवित्र गुंड्या रुपार म्हाका तो पळोवन आसा. त्या क्रिस्ताचो मोग आमी अनुभव करया. तो तळ नातलो घट नातलो उंचायेक मेळनातलो मोग अनुभव करून गावया आमी. श्लोक परतून क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो विसरूंक कोना जाय तो मीठ नासलोलो क्रिस्ताचो मोग तो कवणे तावून कुर्सा पोरया मोग ताणे केलो मोगाचो संस्कार ताणे मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोग तो. सांजो हांव ताच्या सुवार्थेंत अध्याय 3 वाक्य 16 आमी जाणा म्हणटा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो ताणें आपल्या एकल्याच पुता ओपून दिलो ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. सोम्यान आपलो जीव तुजे खातीर म्हजे खातीर दिलो म्हणून आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रात वर्तो मोग दुसरो ना. जो हांव समजेल अध्याय 15 वाक्य 13. जेजून आमकां जीव दिन नितळ केलां भाग्यवान केलां आमचो मोग केला. ताच्या मोगांत उदारपण आसा. तो काकुळीचें भांडार सर्वांक दिता आदार बोगसूं सदां तयार. रक्ताच्यो झरी वारयल्यो ताणें कुर्सार म्हजे पासत तुजे पासत. तो मोग आमी नियाळना. पयलें चरण आमी गावया. सोमी कितलो उदार काकुळीचें भांडार म्हजे थंय म्हज्या कुटुंबांतय म्हज्या इश्टांतय म्हज्या मोगाच्यानय तो सगळो मोग अणभव करन फकत खंतार गावचें नाका. तें काळजांत आनी येवं दी. बघून आमी गावया. सांगाता सोमी कितलो उदार काकुळटीचें भांडार सर्वांक दिता आदार बोगसूंक सदां तयार. रक्ताच्यो झरी वारयल्यो ताणें कुर्सार आमचे पासो दिसरात मागता तो सर्गा क्रिस्ताचो मोग तो. तुमच्या कोणा लागीं बूक आसा कितें आतां गायलें तें सतगी परतून वाचून पळया. तुमचेतल्या म्हणा तें वयगी सोमी कितलो उदार काकुळटीचें भांडार वयगी तुवें अनुभव केला गी.
सर्वांक दिता आदार बोगसूंक सदां तयार वयगी तुवें अनुभव केला गी रक्ताच्यो जरी वारिल्यो ताणें कुर्सार तें वय म्हणजे पासून दीस आनी रात तो मागता बापा कडेन सरकार क्रिस्ताच्या मोगान म्हाका आरावन धरलां जर देव आमचे पक्षान आसा आमचे विरो रावतलो कोण आसा परत्यान म्हणा तुमचे इतल्याक क्रिस्ताच्या मोगान म्हाका आरावन धरलां जर देव आमच्या पक्षान आसा आमचे विरोध रावतलो कोण आसा कश्ट पिडा अडचणी रीण समस्ये एक्की रावचे ना सोम्या बरी मोग करूंक हांवें शिकजे ताचो मोग आपुट नितळ कसो आसा तो दुसऱ्यांच्या आमकां सांगता परतून आमी भक्तीपणान काळजांतावन गावया सोम्याचो मोग अनुभव कर मोसरताचे थंय ना दुसऱ्यांचो मात हुस्को हांकाताचे थंय ना कितलो व्हडलो खालतो आवयचो मोग पोरया लजे घालचो मोग तो खंयसर कोणे येदो देखनासलो मोग तो क्रिस्ताचो मोग तो सांगाता क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो विसरो कोणा जाय तो मी नासलो क्रिस्ताचो मोग तो एक घडी भर मावून रावया क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो आमच्या काळजांत तावन आमच्या इतल्या गावया जेजून आमचो मोग केलो तर हांवें आनी तुवें कितें करीजे आमी ताचो मोग करीजे जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें म्हजो मोग करा म्हणून हांव सोम्यान म्हळें ना सोमी म्हणटा जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा जो आमची सुवार्थ अध्याय 13 वाक्य 30 आनी 4 तावन 30 आनी 5 कसो सोम्याचो मोग करचो सांत पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 13 वाक्य 4 आमकां अशें म्हणटा मोग सोंसणीक मोग दयाळ मोग मोसोर करिना मोग आपलीच बोडाय उलयना हांकारान बरोना मोग मर्यादेविने चलना सोंत आदाय सोदिना रागार जायना अपकार मनान दवरिना अन्याय पळोवन संतोष पावना बगार सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता मोग सगळें सोंसून व्हरता सगळें सत म्हणटा सगळें बरोवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता मोग केदींत सरना असलो सरना तसलो मोग करूंक जेजू तुका आनी म्हाका आज आपयता हांवें आनी तुवें जेजूचो मोग करीजे त्या रितीन बोडाय उलयनासताने मोसोर करिनासताने स्वार्थ दवरिनासताने पेल्याचो मोग करच्यान म्हजो मोग आटापण आसा म्हणटा जेजू अंगात न्हावन फाटीं घरा येताना आमच्या घरा सगळ्यांचो मोग करूंक आमकां साध्य जावं दी हांगा मोग करता म्हण सांगूंक बारी सुलाभ सोम्या तुजो मोग करता म्हण सगळो दीस 20 वरां सांगूंक बारी सुलाभ हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी एकामेकाचो मोग कर म्हणटा जेजू म्हाका आनी तुका मस्त कश्ट मस्त फावटी हांव स्वार्थी जाता गर्वी जाता अहंकारी जाता म्हजेंत जायचें म्हण सांगता हांवें सांगल्या पर्यंत जायचें म्हण सांगता म्हजो स्वंत आदाय फायदो सोदता
पूण जेजू म्हणटा ना, हांवें तुजो आगापे मोग केल्ल्या बरी तुवें आगापे मोग दाखोवंक आसा, शर्तान आसलेलो मोग दाखोवंक आसा, अनकंडिशनल लव मोग दाखोवंक आसा. तसो करूंक आमी कृपा मागया. सोमी आमकां कृपा दिता, सोमी आमकां बळ दिता. ही कृपा मागून आमी ताका बस आमी दिवया. तुजो हांव मोग करतां, तुजे संगी हांव रावतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव केदींच पाटी सरचो ना. सोमया तुजो मोग करता म्हणून ताका आमी बसोवणी करया. सोमया तुजी देख घेवन आज हांव घरा वेतां. म्हज्या घरांत हांव दादलो म्हज्या बायलेचो, हांव बायल म्हज्या दादल्याचो, आमी आवय बापूय भुरग्यांचो आनी भुरगीं एकामेकाचो मोग करतले म्हणून तुका आमी बस दिता आनी गायता. तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू, तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदा. तुज्या पांयां तळा तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी सरचो ना. तुज्या पांयां तळा रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी सरचो ना. वय सोमया म्हज्या घरांत हांवें मस्त समाधान हाडूंक जाय. म्हज्या घरांत हांवें मस्त सोंसणीक जावंक जाय. म्हजें घर एक इस्कॉल न्हय, मिलिटरीचें कॅम्प न्हय. थंय पुरा शिस्त, बेल मारतना उठोवचें, बेल मारतना बसोवचें, हरी एकल्यानी सांगलें बरें आयकचें. म्हजें घर एक मोगाचें बिडार. मोग करचो एकच कायदो आमचो. हांवें गोवान म्हज्या बायलेचो, हांवें म्हज्या बायलेन म्हज्या घोवाचो. कितेंत फायदो सोदिनासतना मोग करूंक आसा. कश्ट सोसूंक जायना. आयकोण आयकोण पुरो जाता. तरी सोमया तांतू आसा, दादोसकाय म्हणटा हितून. म्हज्या भुरग्यांचो हांवें मोग करीजे, ती सांगले बरी आयकणात, उपराडटात, थोड्या फावटी वायट संवयनी बुडटात, ही वजनां आयकणात. मालगडी घरांत इल्लें पिरपिरता पिरपिरी करतात. तरी हांवें तांचो मोग करूंक आसा. कित्याक तुवें केलाय मोग आगापे मोग, अनकंडिशनल मोग, शर्तान आसलेलो मोग. आनी आमी भुरग्यांनी आमच्या आवयचे आनी बापायचे पांय धुवन उदक पियेजे. आमी भुरग्यांनी आमच्या आवयचे आनी बापायचे पांय धुवन उदक पियेजे. मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा, ती बागी मनशां. तांचे पिकिल्ले केस, मिरयो पडलेले मुकामळ, ती जानवाय पासारता, तो अनुभव पासारता. देखून हांव केदो व्हडलो मनीसय जावंक पुरो, केदो व्हडलो ऑफिसर जावंक पुरो, बेसायब जावंक पुरो, पाप साहेब पुरो, राष्ट्राचो अध्यक्ष जावंक पुरो, आवयक आनी बापायक हांव पूत, ऑफिसांत मॅनेजर जावंक पुरो, पूण म्हज्या आवयक आनी बापायक हांव पूतूत. फिरगजेक हांव विगार पाद्र्याप जावंक पुरो, म्हज्या आवय कडेन आनी बापाय कडेन बेसांव मागजेत. देखून शर्तान आसलेलो आगापे मोग म्हज्या घरांत हांव करूंक. जेजू तूं म्हाका कृपा दी. आनी आमी सगळ्यांक गावया. तुका हांव अर्गां दितां.
तुका हांव अर्गां दितां. तुका हांव अर्गां दितां जेसू. तुका हांव अर्गां दितां. आतां आनी सदां तुज्या पांयां रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगे हांव घालतलो. हांव फाटीं सरसोना. तुज्या पांयां तळा रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगे हांव घालतलो. हांव फाटीं सरसोना. आज कितलीशीं मालगडीं रडतात. भुरगीं ल्हान आसतना तीं रडटालीं. तांकां पोशण करूंक आतां कांय ना. पावना सांपाळ मुळां पयशे नात म्हूण. आतां भुरगीं व्हड जावन एका अंतर पावतनाय वडिलां रडतात. तांचो मोग करिनात. तांकां कोणशाक दवरलां. तांकां कोणी आयकनात. तांकां फिकीर करिनात वा निमाण्या आसऱ्यांत घालतात. निर्भागी भुरगीं. आगापे मोग कितेंत कंडिशनांतलो मोग. आवय बापायन आस्त करून दवरल्यार, भांगार दिल्यार, पयशे दिल्यार हांव तांकां जतन घेतां. कंडिशन ना. सुमयाचो मोग कंडिशनांतलो मोग, सॅक्रिफायस केल्लो मोग, निस्वार्थी मोग, आगापे मोग. दुसऱ्यान हांव खंयसर वावर करतां थंयसर म्हजो वावर सुम्याच्या मोगान करूंक. हांव कोणाची सेवा करतां तांची सेवा मोगान करूंक. हांव कितें सगळें करतां सगळें सुम्याच्या मोगान करूंक कृपा मागणू. निमाणें गावया आमी तुजी हांव सेवा करतां. करतलो म्हणचे दादल्यांनी, करतेलीं गायतेलीं म्हणचे स्त्रियांनी. तुजी हांव सेवा करतां. तुजी हांव सेवा करतां जेसू. तुजी हांव सेवा करतां. आतां आनी सदां तुज्या पांयां तळा रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगे हांव गायतलो. हांव फाटीं सरसोना. तुज्या पांयां तळा रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सरसोना. हांव फाटीं सरसोना. सुम्या पळया अनावश्यक केल्लें मागणें म्हणा
सोमिया जेजू सोम्या सोमिया जेजू सोम्या जेजू हांव तुका हांव तुका अर्गां दितां अर्गां दिता तुवें म्हाका तुवें म्हाका आनी तुज्या आनी तुज्या भावंडांक भावंडांक पाटलावदारांक फाटल्या उदारांक मोग करूंक शिकयल्याक करूंक शिकयल्या सोमिया सोम्या तुवें तुवें आमकां आमकां मोग करूंक शिकयलाय मोग करूंक शिकयला तुवें आमकां तुवें आमकां द्वेश करूंक द्वेश करूंक, राग दवरूंक राग दवरूंक शिकोवंक नाय शिकोवंक ना ह्या खातीर ह्या खातीर हांव तुका हांव तुका अर्गां दितां अर्गां दितां. म्हाका तुवें म्हाका तुवें क्रिस्तांव धर्म क्रिस्तांव धर्म फावो करन फावो कर सक्कडांचो सगळ्यांचो सर्वांचो सर्वांचो दुस्मनांचो पर्यंत दुस्मनांचो पर्यंत कंडिशन नासताने कंडिशन शर्तां नासताने शर्तां नासताने मोग करूंक करूंक, आगापे मोग करूंक आगापे मोग करूंक, फावो केलाय फावो केलाय. असलो मोग तसलो मोग तुज्या पाटलावदारांक पाटलावदारांक आनी म्हाका आनी म्हाका शिकयल्या खातीर शिकयल्या खातीर अर्गां तुका अर्गां तुका ओगलाप तुका ओगलाप तुका वंदन तुका वंदन तुका स्तुती तुका स्तुती तुका महिमा तुका महिमा तुका हालेलुया 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 भाव मिणो सोम्याचो मोग आमी साकलो आनी संगत आसा तो मोग बांदिजे खंयच्याचेर तो मोग बांदिजे भावार्थाचेर सोम्यान दिलें आमकां वर्तें देनी तीन थियोलॉजिकल वर्च्यू म्हणटा आमी देवशास्त्री शेगूण भावार्थ बरवोसो आनी मोग मोग आमी न्ही हाडलो आनी आतां तिसरो निमाण आसा तें भावार्थ भावार्थ म्हळ्यार कितें तो भावार्थ आमी कसो कट करचो येवकारिस्तांतलो जेजू आमकां शिकयता आमी सर्वां परतून एक घडी बरो उबी रावया सांजू वावणो बरयल्ले सुवार्थेंतलें वाचप अध्याय 20 वाक्या 11 हिणें मोरी फोंडा भायर रावून रडताली रडत तिणें बागवण फोंडा भितर तिळ्ण पळयतना धोवें न्हेसलेलें दोग देवदूत जेजूची कूड दवरले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयां कडेन बसून आसलेले तिणें देखले ते एकामेका म्हणाले बाये तूं कित्याक रडताय तिणें जाप दिली कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक तांणी काण्ण व्हेला ताका तांणी खंय दवरला म्हूण आवडेना इतलें म्हणून ती फाटीं घुंवताना जेजू थंय उबो आसतलो तिका दिसलो पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना बाये तूं कित्याक रडताय कोणाक सोदताय म्हणून जेजू तिका विचारलें तो माली म्हूण लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली सायबा तुवें ताका काण्ण व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग हांव ताका व्हरून वेतां तितल्या जेजू तिका मोरये म्हणालो ती ताचे थंय गोवन म्हणाली रबोनी देवांच्या भाशेन तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हण अर्थ जेजू तिका सांगी लागलो म्हाका तूं धन रावनाका हांव हे दोळ बापा जशी रडून सोडून वचूंक ना पूण तूं तुज्या भावा जशी वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेता म्हणून तांकां सांग मगदलाच्या मोरयेन वचून आपल्या सोम्याक देखलो आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें देवाचें उतर हें वखणी तुका अशीं आं भावां भयणीनो धाकटुलो रिवान प्राय ताची 12 वर्सां शिकता मात्र दुसरे क्लासींत कित्याक म्हळ्यार ताच्या मेंदवाची वाडावळ जावंक ना हे दीस टिचेर प्राजिताच्या काळार दोतोर करतना तिणें जेजूच्या जिवानपणा विशयांत भुरग्यांक सांगलें पाठाच्या आखरे तिणें तांकां होमवर्क दिलें माणे केलें आसा जेजूच्या जिवानपणा विशयांत आनी होमवर्क दितना तिणें तांकां प्लास्टिकाचें तांती दिलें प्लास्टीक तांती आनी म्हळें फाल्यां भुरग्यांनो हें तुमी घरा व्हरा फाल्यां येताना ह्या तांतया भितर कितें म्हणी जीव आसलें हाडिजे प्लास्टिकाचें तांती उक्तें करूं जाता ताचे भितर कितें म्हणी जीव आसलें तुमी हाडिजे भुरग्यांनी पुरा तांतयां व्हेलीं त्या क्लासींत 24 भुरगीं आसलीं 24 भुरग्यांनी तांतयां व्हेलीं दुसरे दिसा सक्कट तांतयां टिचरीच्या मेजार येवन बसल्यांत
टिचरी बारीक खुशी जाली फक्कण भुरग्यांनी माणे केला सा केला न्ही की तेमणे आतां बरो नाडलां भितर म्हूण सांगून देखून तिणें पयलें प्लास्टिकाचें तांती काडलें वखतें करतानाच एक पिसोळें उबोवन धांवलें टिचरी बारीक खुशी जाली तर जीव आसलें हाडा म्हणलें आनी पिसोळें घालून हाडलां एका भुरग्याक शाबासकी म्हणलें त्या भुरग्याक दुसरें तांती तिणें काडलें काडटना ल्हानशें त्या दीस फूल आसलें फुलाक जीव आसा टिचरी खुशी जाली जीव आसलें आडीचें म्हणलें फूल आसा व्हेरी गूड आनी तो तिसरें तांती तिणें उक्तें करतना कांय ना रितेंत तिका कळ्ळें हें कोणा हाडलें गे म्हणून तिका कळ्ळें ह्या रिवाणाचें आसतलें हाच्या मांड्यान कांय ना न्ही देखून सांच्या भितर कांय घालूं ना म्हणून तिणें काडून देगे दवरलें आनी चवथें तांती काडटा म्हणटाना रिवाण उबें रावलो क्लासीन तो पळोवन तारलो तो म्हणलो टिचर तुवें पयलें तांती काडलें उक्तें केलें आनी सांगलें दुसरें तांती काडलें उक्तें केलें आनी सांगलें तिसरें तांती उक्तें केलें आनी कांय सांगूं ना कित्याक आनी टिचर म्हणाली सांगूंक जालें आतां तूं हांवें दिल्लें तांती तशेंच पाटी हाडलां तें तुजें तांती दिसता तुवें हाडलें दिसता वय तातूंत कांय येना जीव आसलें कांय येना तो रिवान नेट्ट उबें रावलो आनी म्हणलो टिचर काल तुवें आमकां पाठ केल्लो जेजूच्या जिवांतपणा विशयांत आनी तुवें म्हणलें जेजू जिवान जाला तो फोंडांत ना म्हणून हें तांती रितो फोंड थंय जेजू ना तो जुत्त आसा तो तांतया भितर आसा टिचर सिरी सुकली आयकोन मंड्यांत बंडूणा म्हणल्यार कितली एक जानवाय पळय टिचर काल तुवें म्हाका पाठ केल्लोय जेजू रित्या फोंडांत ना तो जिवांत जाला तो जिवांत आसा देखून तो रितो फोंड देखून तांदूळ कळ्ळें जाल्यार तें जुत्त आसता देखून तो रितो फोंड दाखयता बाबा आनी भयणी रिवाणाची भुरग्याची जाप हाच्या वांजेलांत रुजू जाल्या जेजूचो फोंडू तो जिवांतपणाचो फोंड जेजूचें जिवांतपणू आमच्या भावार्थाची बुन्याद जेजू जिवांक जावना जाल्यार आमचो भावार्थ व्यर्थ म्हणटा सां पावलो देखून जेजूचो रितो फोंडू आमकां भावार्थाची निशाणी पवित्र सभा वा बरी खबर पवित्र सुवार्ता उपजली थंय जावन त्या रित्या फोंडात हांव देखून मागदालाची मोरी थंय जावन भायर गेली आनी म्हणाली तो जिवांत जाला आनी आनबडव्यांनी म्हळें जिवांत आसल्याक तुमी मेल्ल्या मदें सोदतात कित्याक जिवान जेजू पवित्र उपकारिस्तांचो जेजू आमचो भावार्थ देखून जेजूचो रितो फोंडू आमच्या भावार्थाचो फोंड तो जिवांतपणाचो फोंडू एक दीस म्हजो आनी तुजो फोंडी रितो जातलो आमकां जिवांतपण आसा आनी हो आमचो भावार्थ हो भावार्थ उसारचें अपुर्ब्याचें गीत आसा तुमचो बुकान घेया त्या बुकांत के सेक्शन काडा क्रिस्त मोन्नांतलो जिवान जाला आनी केदींच मोर सोना जेजूचें जिवानपण आमच्या भावार्थाची बुन्याद हें गीत गावन सुमया ती जिवंत जेजूचें आमचो भावार्थ घट करया जिवाळ करया आनी तीर करया Alleluia, Krismanato jivan zala, ani kedis morasona. वय सोमया तुजो रितो फोंडू तो रितो न्ही म्हज्या भावार्थाचो फोंडू जेजूचो फोंडू आमकां दुसरो संदेश दिता भावार्थ संवसारांतल्या कोणाच्या फोंडार तुमी पळया तातूंत कितें म्हणिल्लें आसता पूण एकल्याच्या फोंडार मात्र की फोंडा भितर कितेंच ना अजून तुमी कोण इस्रायल गेल्यात थंयसर त्याच्या फोंडा कडेन वचोंक थंयसर भितर रिगोंक आसता तें कितेंच ना कित्याक जेजू जिवान जाला तो सगळ्यान आसा ताका आपल्या मोठी भितर धरून दवरूंक फोंडाक जावंक ना
देखून तो आमचो भावार्थ. मगदलाच्या मोरयेर त्या फोंडाक तिळण पळयतना तिच्या भावार्था वरवीं तिका दिसले दोग देवदूत तिचे लागीं उलोवचे. आनी फाटल्यान पळोवन पळयतना तो जेजू थंयसर जिवान जेजू उबो आसा. भावा आनी भयणी, तुज्या आनी म्हज्या दोळ्यांक तो दिसचे. दोळ्या कुडीच्या मात्रणे आत्म्याच्या देखूंक ना तुका तरी आमी फाती येता. तोमासा म्हणली उतरां. तोमासा तुवें पळयलें देखून तूं सत मांडताय. पळय नासतना सत मांडलेलीं कितलीं बागी. जेजू सगळ्यान आसा. हरी एका सुवातेर आसा. ह्या पवित्र येवकारिस्तांनी तो आमकां पळोवन त्या पवित्र एकदां आमकां ताचें दर्शन दिता. त्या जेजूक आमी पळोवन आसा. आमी ताका लागीं उलोवन आसा. ताका आमी आयकोन आसा. भावार्थान बरोवन काळजाच्या गुंडाय येतावन ताका आमी गावया गीत ये 3 तुमच्या बुकांत ये सेक्शनांत कंतार नंबर 3 आसा तें बायपाट येता. आमी सखणां गायन मंडळ संगाता गावया. देखूंक ना तुका तरी तुजेर आमी पाती येता आनी भावार्थ घट करता. देखूंक ना तुका आमी तरी आमी तुजो करता. पळय ना तुका केदाळी आमी नागेता. तुजे ती बरसा आमी सर्वां भागी तो तुझा उठा प्रकाश सोसो. ना तो मरण मोळें सो. वाटेली तो नव्या जिवितासू. सोम्या कोणा लागीं वचो आमी. तुजे दया समुद्रा जिविताची. देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता. पळय ना तुका केदाळी आमी नागेता. तुजे ती बरसा. वय सोम्याचो फोंडू जिवानपणाचो फोंडू. सोम्याचो फोंडू भावार्थाचो फोंडू. सोम्याचो फोंडू बरवशाचो फोंडू. निमाण्या शुक्रारा ताका निकेपून सर्वां निराशेन घरा गेल्लीं. पूण हालेलुयाच्या सोनवारा आयलीं. उजवाड भायर आयलो. बरवसो भायर आयलो. काळोखांतान उजवाड आयलो. मरणांतान जिवीत आयलें. सोलवणेतान जैत आयलें. पिडेतान भलायकी आयली. कश्टांतान सूख आयलें. निराशेतान बरवसो आयलो. जेजू जिवान जाला. जेजू आमकां सांगता. जेजूचो फोंड आमकां सांगता. तुका पळयतना काळोख दिसता गी. काळोखा उपरांत उजवाड आसतलो. सुरंगा भितर पळयतना काळोख आसा. ताच्या भायर उजवाड आसा. आज मस्त जाणां पळयतना दिसचें काळोखूच. सोलवणींत कांटेत रिनंत. पूण सोम्यान केल्लें असर्यां दिसंत नात. हरी एका घडये तो असर्यां करता. निराशी जायनाका. तुका बॉम्बे बस्तार वचुचें जाल्यार कितले सुरंगा आसात न्ही गे. सुरंगा भितर येतना कितें आसता. आतां लायट घाल्यात उजवाड काळोख आसता. पूण सुरंगाच्या भायर काळोख आसता. निमाणो शुक्रार आखेर न्ही. हालेलुयाचो सोनवार आनी पास्काचो आयतार येतलो. कंगाल जायनाका. निराशी जायनाका. सोलवणे निराश जायनाका. सोलवणी आयली. निराशी जालो. परिक्षेन एका पाठान फैल जालो. जीवघात केलो. एक सेरीक तुटली. देरेस्पोर जालो. जालें ना म्हणटा जेजू. जेजूचो रितो पण म्हणटा ना. ही सेरीक तुटली जाल्यार तुका बऱ्याकच तुटल्या.
तुका आनी एक येतेली बोरी, तुका आनी एक बरो सोलो मेळटलो, तुका आनी एक बोरी सली मेळटली. निराशी जायनाका. देव केदांत बरेंत करता, देव पाड करिना. ह्या वर्सा बेळें बरें नाल्यार वडना, येवच्या वर्सा बेळें बरें येतलें. ह्या वर्सा माडयेन पोपलां नाल्यार वडना, येवच्या वर्सा बरीं येतलीं. ह्या वर्सा मल्लिगे बरें जावं नाल्यार वडना, येवच्या वर्सा कळ्ळें बरें जातलें. ह्या वर्सा रीण आसल्यार वडना, तें रीण फारीक करून देव तुका वाट दाखयतलो. ह्या वर्सा बिझनेस फेल जाल्यार वडना, तें रीण फारीक जातलें, देव वाट दाखयतलो. ताजें देव मस्त आसा. भविष्या ह्या फावटी तुका कश्ट मेळ्ळ्यार जावं बरो, तुका एका पाठां शिकोवंक ताचे उपरांत तुका कश्ट नपय जातलें. कश्ट आसनात, कश्ट आसनात, कश्टा उपरांत सूख आसतलेंत. कुरीसत आसना, कुर्सा फाटल्यान जैत आसा. निमाणो शुक्रार आसना, आरळ्याचो सोनवार आसतलो, पास्काचो आयतार आसतलोच. भवानी भयणी धैर्य काणगे. सुमी म्हणटा, जिवांत सुमी म्हणटा, निराशी जायनाका, कंगाल जायनाका, दूख पावनाका. दुखा उपरांत सूख मेळटलें. उजवाड पळय, काळोख पळयनाका. तर सुम्याची उतरां आमची करून घेवया. जिनियेंच्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी भरता दुखा, दूख आनी सूख रोसलोलो तस्सो तुका सांबाळटा. हो तुजो भावार्थ, तो घट कर. आनी चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका. आसतलो पोंत पर्यंत हांव तुजे सांगाता. अपुर्ब्याचें गीत आसा, सकल आमी गायन मंडळी सांगाता. येवकर सांगल्या जेजूक पळोवन ही ताची उतरां म्हण करून घेवन काळजांतान आमी गावया. दोळ्यांनी पोता दुका, दुकानी सूख रसलो, तसो सांबाळटा सदा. जियेंत्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी पोता दुका, दुकानी सूख रसलो, जायनाका, जायनाका. आसतलो पोत पर्यंत लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका, जायनाका. आसतलो पोत पर्यंत लागींच हांव तुज्या. येवकरी सांगलो जेजू म्हणटा, भावा भयणी निराशी जायनाका. सोलवणी सोलवणी जावन उरना, कश्ट कश्ट जावन उरना, पिडा पिडा जावन उरची ना. तुका भलायकी मेळटली. म्हजेर बरवसो दवर, म्हजेर पात्यतलो निराशी जायना, म्हजेर पात्यतलो कंगाल जायना. म्हजो हात धर, म्हजे हात धरसले, भियेनाका, हांव तुजे संगाता आसा. भियेनाका, हांव तुजे संगाता आसा. आनी परतून तुमी म्हणटा, चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका. आसतलो पोत पर्यंत लागींच हांव तुज्या. परत्यान चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका. आसतलो पोत पर्यंत लागींच हांव तुज्या. लागींच हांव तुज्या. आणखी सॉफ्ट. लागींच हांव तुज्या.
धीमी घाली हां. चंचल जायनाका, कंगल जायनाका. तुजे संग आतां हांव आसा, कितलें धैर्य दिता आमकां स्वामी. तेंगे धैर्य घेवया. ताणें आमकां आरावण धरलां. ताच्या मोगांतल्यान आमकां कोण पयस करता. वत्तू आमचो भावार्थ, वस्सो आमचो बरो वसो, वस्सो आमचो मोग. त्या भावार्थान बरोवन, त्या मोगान बरोवन आतां सुम्या कडेन आमच्यो गरजो सांगया. ताचें आमी आराधन केलें, ताका आमी अर्गां दिलीं, ताचें उतर आमी आयकलें. भावार्थ आमचो घट केलो, मोग आमचो जिवाळ केलो, बरो वसोय आमचो जिवाळ केलो. आनी आमच्यो सर गरजो आमी ताका भेटोवन दिवया. मागा तुमी घेतल्यात, बडया उक्तें जातलें, सोदा मेळटलें म्हणलो सुमी आतां आमकां मागोवंक सांगता. तुमच्यो सर गरजो उडासा हाडा. कितें गरजो घेवन हांगा आयल्या तुमी सगळ्यो ताका सांगा. कोणें तुमचे कडेन मागोवंक सांगलां सगळें सांगा. मुखलीं 2 मिनटां तुमी सगळ्यांनी 1 मिनट 1 सेकंड रावय नासतना तुमच्यो सगळ्यो गरजो सुम्याक सांगच्यो मावून जावन. आनी आतां सुम्या आमची पिडा तुका भेटयता हांव. आमचो वावर तुका भेटयता हांव. आमचे कश्ट आनी समस्या तुका भेटयता हांव. आमच्या कुटुंबाचे इरादे आनी प्रत्येक जाण ह्या बाजिलिकाचे सर इरादे योजना तुज्या पांयां तळा आमी दवरता हांव. ह्या बाजिलिकांत वावुरच्या इलेक्टर बाप आनी सक्कड याजकांक, धर्मीक भयण्यांक, फिरगजगारांक, दरेक कुटुंबांक तुजें आशिर्वाद दी. आमची तूं जतन करताय, तुका आमी अर्गां दिता. तुवें आमकां आरावण धरिल्ल्या खातीर, तुवें आमचो मोग केल्ल्या खातीर आमकां तुजें आशिर्वाद दी. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. येवकारिस्तांतलो जेजू आमकां बेसांव दिता. तें बेसांव जोडूंक आमी आराधनाचें गीत गावया. Itiawora Sakramenta Sustang naman koruya Kubelang kayo papadya Nayumiti adaya ये देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडूनेचो फळू सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना. आमेन.
आयचे दिसाचे पवित्रीकोशें बलिदान आर्गामीस जावन दितात. एलियस मेंडोन्सा आनी कुटाम मुदरंगडी, जॉन आनी प्रेसिल्ला शिरवा, फिलिप आनी सेलेस्तीन सल्डाना शिरवा, मायकल मस्करनस बारकूर, एनेट मस्करनस बारकूर, जेम्स नोरोना मुंबई, स्टॅनली मस्करनस बारकूर, लॉरेन्स केरळा, फेलिक्स लिल्ली डिसोजा बॅरेन, सायमन टेलिस कारकोळू, ग्लाविन डेमेल्लो चर्च बीवडो, वॉल्टर फेर्नांडीस आनी कुटाम उडपी, ब्रिन्सन सिक्वेरा मुंबई, ग्रेसी एल सिक्वेरा मुंबई, रॉयल बेंगळूरू, जीवन प्रीमा डिसोजा मोगार्नाड, अल्विना टेलिस ताकोडे, जॉन अनिता रोड्रिगस आनी कुटामो बेंगळूरू, प्रीतम जोएल तोरास पुत्तूरू, ज्योति लविना डिसोजा कार्कल टाउन, लविटा डिसोजा आनी कुटामो आत्तूरू, एडविन डिसोजा आनी कुटामो देरेबैल, आल्बर्ट मारिया फर्नांडीस मुल्की, अनिता नाजरेत ब्रह्मावर, विजय अरान्ना मूडबेळ्ळे, मर्विन पिंटो आपल्या 20 आनी 21 जल्म दिसा आर्गामीस दिता गुंडेडका, इग्नेशियस नजरेत ब्रह्मावर, उदयराज बेंगळूरू, फ्लाविया डिसोजा वर्काडी, आल्विया डिसोजा, आयरीन डिसोजा वर्काडी, जोएल प्रवीण फर्नांडीस कोडियाळ, विहान डिसोजा पंजोट्टू, मेरी डी अल्मेडा बाळेहोन्नूरू, रेच मारिया डिसोजा बेंदूरू, ताजो आयज 12 वर्सां जातात जल्मा दिसा उडास काडून. तशेंच काजराचे एनिवर्सरी 14 वर्स जोसेफ रिचार्ड आनी लैला डिसोजा बेळमाण, सालोमी नोरोना बायदाळ पयल्या कुंभार बरातरान जाल्ल्याक, हेनरी लोबो आनी कुटाम मुंबई, रिचर्ड क्रास्तान लिल्ली मार्टीस शंकरपुरा, स्पेशल इरादे जितन पायस आंजेलोरू, सोनी डिकोस्ता कोडियाळ, एलिझाबेथ कॅस्टिलिनो कोडियाळ तिका ब्रेन हॅमरेज जालां गूण जावंक, लायलन डिसोजा आनी कुटाम बेंदूरू, मेल्विन डिसोजा बेंदूरू, लॉरियन आनी सुदर्शन बेंगळूरू, मेलरॉय डिसोजा आनी कुटाम बेंगळूरू, क्रिस्टीन रोड्रिगस मुंबई, मुर्दोमो, डॅग्नी एंड डोना कोडियाळ, लार्सन टेलिस बायदाळ, फ्रांसीस मस्कनस कुटामो केरा. जेवणाचे प्रायोजक नवीन सरिस्ता डिसोजा कोळालगिरी, तांच्या 30 वर्साच्या काजराच्या एनिवर्सरी दिसा ती दितात. जेवणाच्या प्रायत्वाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां: विल्बन क्वाड्रस मुदरंगडी, लिल्ली डिसोजा शिरवा, जॉर्ज लोबो मुंबई, लविना कॅस्लेनो कुटाम बायदळ, जॉस्टिन क्रास्ता ओमान, जॉन नाक्रे, ऑलिवर क्रिस्टी डिसोजा पंजोट्टू, आनी मतायस बेळमाण, लीना लोबो दुबाय, सिरील डिसोजा मूडबेळ्ळे. आमच्या इराद्यांक तेंच्या सावतीन मागता आसतना आमच्या इराद्यांक तर मिसाच्या बलिदानार आमी मागया. भक्ती नुरबेन कलत्या कळसान मोनार बेटो गरगा बलिदान दिसवो आयसो तुवें सामकां दिल्लो हरसूंक तुजी महाकार्या उबो निकाल सर्गांत सोडवणे तुझ्या मिमेरनातलेल्या मोगा तुझ्या वेदी भोवती आमी आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या
काळजार मोना देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे असो. मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो चालो रेस आमचो पात्रोण ताच्या मजतीन आमी मागलें आमकां लाभलां देखून जेजू क्रिस्त मरिपात देवा बापा अर्गां दिवंक ह्या बलिदानाक आमी आयल्या आनी की सडीत मजत मागोवंक उपकारी मोनान दिनवासी काळजाण देवा अर्गां दिवंक हांगासर आमी आसा. येदोळूस आमी सुम्या जेजूचे युक्रिस्तान आराधन करन ताचो सांगात आमी भोगलो ताचो मोग आमी अनुभव केलो आमचो भावार्थ आनी मोग जिवाळ केलो आनी आतां तोच जिवान जेजू म्हणटा येया आनी जेवा. जिवन जाल्यार जेजून आपोस्ताना वत्तू उलो दिल्लो येया आनी जेवा. सुम्याच्या आपोवण्याक पाळो दिवन पयस पयसतान विविध वाटांनी चलोवन ह्या देव मंदिराक आमी आयल्या. सो मी तुमकां स्वागत करता आमकां सगळ्यांक स्वागत करता ह्या पवित्र जेवणाक. हे आमचें भाग सुमयाच्या जेवणांत भाग वांटो घेवचें आमचें भाग संतोश पावया दादोशी जावया उपकारी मनान दिनवासी काळजान हे उंडो आनी वायन पेटोवच्या पवित्र बलिदानांत वांटो घेवंक आमकां आमी तयार करया. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया आमच्या अंतस्कराचें दिश्ट घालया आमचें उणेंपण आमचीं पातकां आमचें किरकोळपण उडास काडया आनी काकूळदारा बापा लागचें बोगसाणें आनी ताची काकूळत मागया. सांगाता आमी मागया. हांव पत्की सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो हांव सरून सांगता मनाक चिंतून तोंडाक उसारून वायट हादरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भाग्यवान सदांच हांव मुखार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हण प्रार्थन मागता. सर्पोद्वेदार देव आमची काकूळट करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविता पावो. सुमिया काकूत सुमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सुमिया काकूत सुमिया काकूत सर्गे आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्वेच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वापरता. सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक बसा. आमचे मागणे मानून घे. इत्या पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता
प्रार्थुया. आमच्यो सर गरजो आमचे इरादे एक घडी भर उडा हाडया. केसर ते सवाण इरादे सालरसच्या मजतीन जेजू क्रिस्त मरिपात देवा बापाक आमी भेटून दिवया. बापा तुज्या मोगाच्या उज्यान भेटोन भगवान लॉरेस दुर्बळ्यांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्षकांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवन जावं पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोंक आमकां बळ दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. तोवळ सोम्याच्या एका दुतान पिलिपा लागीं उलोवन म्हळें, उठ आनी जेरुसलेमांतावन गाजाक वेच्या रस्त्यान म्हणजे अरण्याचे वाटेन तेनकाक पॉयंट करून वच. पिलीप उठोन पॉयंट धरून वेता आसतना वाटेर ताका एक एथिओपियागार भेटलो. तो एक इस्डो एथिओपियाचे कांदाकीर आनी येसो मुख्य अधिकारी आनी ताच्या आख्या भंडाराचो खजनदार जेरुसलेमाक यात्रेक जावन गेल्लो तसलो आपले गाडयेर बसून इसाइया प्रवादीचे पुस्तक वासीत आपल्या गांवाक पाटी वेतलो. पवित्र आत्म्यान पिलिपाक सांगलें, लागीं सर आनी गाडये बराबर चल. पिलीप धांवून फुडें सरलो आनी सरशी पावतस एथिओपियागार वाचून आसलेलो ते इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप ताच्या कानांत पडलें. तूं वाचताय तें तुका समजता म्हणून पिलिपान ताका सवाल केलें. कोणे एकल्यान विवर दिवन सांगल्या करीत म्हाका कशें समजोवचें. जाप दिली त्या अधिकाऱ्यान. तितल्यार ताणें पिलिपाक गाडयेर सोडून आपणाशी बस म्हूण आपयलो. तो वाचतलो ती पवित्र पुस्तकाची उतरां हीं. मारूंक वरच्या बकऱ्या बरी ताका वेलो. लोवंक तऱ्याच्या मुखल्यान मावून रावलेले शेळये बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताका हल्क केलो आनी ताका नीत करून दितलो कोणूच ना जालो. ताची जिणी ह्या संवसारान मोटवी केली देखून ताचे संतते विशान कोण कितें उलोवंक सकत. हिजडो पिलिपा लागीं म्हणा लागलो, सांग म्हाका प्रवादी हे कोणा विशान म्हणटा, आपणाच विशान वा दुसऱ्या कोणा विशान. तितल्यार पिलिपान उलोवंक सुरू केलें, पवित्र पुस्तकाच्या ह्या उतरांतावन आरंभ कर. जेजू विशांतली सुवार्ता ताणें ताका कळीत केली. अशें ते वाट मुंदरून वेतना थोडे उदक आसले सुवातेक पावले. पळय हांगा उदक आसा म्हळें हिजड्यान. म्हाका तुवें पवित्र स्नान दिवंक कितें अडकळ. ताणें गाडी रावयली. पिलीप आनी हिजडो दोगी उदकान देवले. पिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण उदकांतले ते वयर सरतस सोम्याच्या आत्म्यान पिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिजड्यान ताका उपरांत पळयलो ना. तरी तो संतोशान बरोवन आपली वाट धरून चल्लो. पूण पिलीप आजोतांत पावलो आनी थंय तावन सेजारेयाक वचून पावासर वाटेर आसलेल्या सर शहरांनी सुवार्ता परगट करीत गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. भूमीच्या
तुझे नाव हरसिया ताची स्तुती गाजयता तो ताळो सगळ्यांक आयकून दी ताणे आमकां जिवंत दवरल्या आमचे पांय आदलोन पडनाशे राखल्या भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची भोगुटया देवाच्या भक्तानो तुम्ही सोमेस येया देवान म्हजे पासून कितें केलां तें वर्णिता आयका म्हजे कुमकेक ये म्हणून हांवें भोगली पूण ताची अर्गां स्तुती म्हजे जिबेर सुकली ना भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची भोगुटया म्हज्या मागण्याची देवान बेपारवा करूंक ना म्हजे वयली दया ताणे पाटी काडूंक ना ताका जावं महिमा भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची भोगुटया भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची भोगुटया Alleluia, 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 Alleluia. हांवूच तो सर्गींतां देवून आयलोलो जिवो उंडो म्हणटा सोमी जो कोण हो उंडो खाता तो ससना जियेतलो सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सांजुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्या वेळी जेजून लोकां लागीं म्हळें म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी व्हडले करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना हांव ताका निमाणे दिसा जिवंत उठयतलो ती समेस्त देवालाचें खुद्द शिकतली म्हणून प्रावद्यानच बरोवन गेलां बापान कान दिवन ताचे तावनच शिकता तो हर एकलो म्हजे सरशी येतलो तशें म्हळ्यार बापाक कोणेय देखला म्हूण न्हय जो कोण देवा तावन आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला सतच हांव तुमकां सांगतां जो कोण सतमंता ताका सासणीक जिवीत मेळटा हांव जिवीत असो उंडो
तुमच्या पुर्वजांनी आरण्यान मान्ना केलें तरी ते मोर्न पावले. पूण सर्गातावन देवन आयिल्लो उंडो तसलो न्हय. कोणी तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांवूच तो सर्गितावन देवन आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मांस. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, तो एकलो अरविल्ल्या दिसांनी क्रिस्तांव जाल्लो व्यक्ती. अक्रिस्तांव आसलो पयलें, तो क्रिस्तांव जालो. ताजे लागीं एक उणेंपण आसलें. तो कठीण आमाल पियेतालो. ताका कोणेंगी एकल्यान पडटा वाट दाखयली. थंयसर गेलो आनी थंय वचून तो फाटी आयलो. फाटी आयिल्ल्यानच ताका ताचे अदले फ्रेंड्स, अक्रिस्तांव फ्रेंड्स मेळ्ळे. कशेंय तो तांकां सोडून गेला. देखून ताका तांणी तूक लायलें. इल्लें तामाशें केलें. तामाशें अशें केलें, तूं आतां क्रिस्तांव जाला न्ही गे, तूं त्या जेजू क्रिस्ताचो फाटलावदारी न्ही गे. जेजून उदक आसलें वायन केल्लें खंय तुवें पळयलां गे, साकलाय गे. तुका साकचें म्हणना, तूं थंय साकोण आसाय म्हणया. अशें तामासाकेर लागलें. पुरो ताणें बरें करना आयकलें. उपरांत तो म्हणलो, हळे हांव पडटा वचून जेजूक भेटच्या पयलें हांव कितें पुरा जोडटालो पळय तें पुरा विस्केक आनी बियाराक आनी बाराक येतालें. पडटा वेच्या पयलें वा जेजू भेटच्या पयलें हांव कितें पुरा जोडटालो सुद्दां हांवें काम करना तें बियाराक आनी विस्केक आनी बार वा गडांगाव येतालें. पूण थंय वचून जेजूक भेटल्या उपरांत तें आतां म्हज्या बायले भुरग्यांच्या पोटाक वेता. पडटा वचून जेजूक भेटल्या उपरांत जें कितें हांव दिसपट तें जोडटां तें विस्केक आनी बियार आनी बारा वचोन तें म्हज्या बायलेच्या आनी भुरग्यांच्या हांवें जोडलें तांच्या पोटाक वेता. हें बदलावन हाडलेली जेजू तें हांव जाणा. ताणें उदक आसलें वायन केल्लें हांवें पळोवंक ना, हांवें साकोवंक ना तो वायन. पूण आतां हें बदलावन कोण हाडलें पळय ताका हांव बरें करना. इतली बदलावन हाडलेली त्या विस्केक आनी बियारा घालचे पयशे म्हज्या बायलेच्या आनी भुरग्यांच्या पोटाक वचूं येता पळय तें सोडूंक कारण जाल्लो आसा पळय त्या जेजूक हांव जाणा. भावां भयणीनो, आजकाल कुडीचें खाण विविध नमुन्याचें मेळटा. कुडींत बदलावन हाडूंक पयशे दिल्यार खंयच्या नमुन्याचें तुका खाण मेळटा. पूण मोतयेची बदलावन हाडूंक, चिंतपाचें बदलावन हाडूंक, पळोवची रीत बदलावन हाडूंक कांय म्हणी खाण आसा गे. तूं निराश नासाय, तुका बरवसो जायचे. तूं गती नासाय, तुका संतोश जायचे. तुका सोलवणी मेळ्ळ्या, तुका जैत जायचे. हाका कहलें खाण आसा गे. कितले पयशे येतल्यार हाका तुका खाण मेळचें ना. कांय थोड्यो गुळयो मेळटात पूण त्यो फायद्या पडच्यो नात. आसा एक खाण, संवसारांतले कितले पयशे दिल्यार तें खाण मेळचें ना. आनी तें खाण जावन आसा युकरिस्तांतलो जेजू. पवित्र युकरिस्त. पवित्र युकरिस्त पवित्र सभेचें एक दिर्वें ट्रेजर. हें दिर्वें जेजून सर्गा हाडून येताना आमच्या हातान दिलां, पवित्र सभेच्या हातान दिलां. हें दिर्वें हर एकल्यान सेविचे. हें दिर्व्याक घेवन भाग्यवंत जायचे, पवित्र जायचे, नवित्त व्यक्ती जायचे, बदलावण जायचे. देवाच्या वांजेलाच्या वासपांत तेंच म्हळें सोम्यान, हांव जावन आसा जिविताचो उंडो. जो कोण म्हाका खाता आनी कोण म्हाका सेवता तो सासनाक मरचो ना. ह्या दिसांनी तुमी हप्त्या मदें कोण मिसाक येतात पसू वांजेल आमकां आयकूंक मेळटा. सांजू हांव वांजेल अध्याय 6 ताचो विवार दीस आमकां इल्लो मेळटा. खंयचें खाण पळय भाव भयणीनो, 3 कामां करता. खंयच्या 3 कामां खंयचीं? पयलें काम ती खाण पोसता आमकां, पोसून आमच्या कुडीक गटाय दिता, जिवीन जाल्यार आमकां बोल मेळना. दुसरें खाण आमकां रूस दिता, खाणाची रूस विविध रितीन आमी सडयता. तिसरें खाण आमकां सांबाळटा. पळया, सकाळीं तुमी च्या वा काफी पिवन आयल्यात, दनपार पर्यंत त्या खाणाचें
बोवाळ आसता दनपारां जेवतात सांजे पर्यंत त्या खाणाचें बोवाळ आसता घटाय दिता रोस दिता सांबाळटा हेंच रीत युकरिस्तान आमचे थंय जाता येवकरिस्त आमी सेविल्ल्या वरवीं आमकां घटाय मेळटा रोस मेळटा आनी तो सांबाळटा कशें कुडीन न्हय आत्म्यान येवकरिस्त सेविल्ल्या वरवीं आमचो भावार्थ घट जाता थीर जाता थॉमस मोर इंग्लंडाच्या हेनरी आठवो राय ताचो प्रधान कार्यदर्शी जाल्लो पळय ताका इतली राटावळ आसली की कार्यदर्शी आमची दियेत हर एक दीस मिसाक वेतालो खंय कोणें विचारलें खंय तूं इतली राटावळ आसा सायबा तूं सदां मिसाक कशें वेताय आनी तो म्हणालो खंय करेक्ट त्याच सवाला खातीर हांव मिसाक वेचें दिसा मदें म्हाका 1000 लोक येवन म्हजी तकली खाता म्हजी जबाबदारी म्हाका वावोव तांकणा माथ्यार खंयच्या कुशीन गोंयचें कितें डिसिशनां काडूनचें कितें सुचना दिवचें कळना म्हाका आनी त्या वेळार हांवें सेवल्लो जेजू पळय म्हाका घटाय दिता म्हाका बळ दिता म्हाका प्रेरण दिता एमेरितूच म्हणलो भाग्यवंत आसलो सुरविल्ल्या पोवी सभेन ताका धरलें खंय तो मिसा गेल्ल्याक सुरविल्ल्या पोवी सभेन मिसा वचून नातलें दग दितालें देखून तें लिपोण अंडरग्रावंडान पुरो मीस पेडोवचें आहलें तो गेलो देखून ताका धरलें अधिकाऱ्यानी आनी मुखार हाडलें आनी म्हळें सारलें खंय तूं क्रिस्तांव गी तो म्हणालो वय हांव क्रिस्तांव धैर्यान म्हणालो तो तूं मिसा गेल्लो गी वय हांव मिसा गेल्लो आनी तो धैर्यान म्हणालो खंय हांव मिसा गेल्लो कित्याक म्हळ्यार मिसा विने म्हाका जियोंक जायना येवकारिस्ता विने म्हाका जियोंक जायना मिसा गेल्लो ताका दग दिलें मातीर मेलो तरी ताणें भावार्थ सांबाळलं येवकारिस्ता थंय मेळिल्लो भावार्थ घट्ट सांबाळलं तो मातीर मेलो माती चडाव जावन पुरो शेंत आमचो मारते सांग लॉरेसी अशें भावार्थाक साक्ष दिवन तो मेलो देखून युकरिस्त आनी तांकां घटाय दिली तांचो भावार्थ सांबाळून दुसरें युकरिस्त रूस दिता आमचो भावार्थ तो परगट करूं कोलकाताची भाग्यवंत तेरेजा भशेन मस्त आयकलां तेज्या कोलकाताच्या एका आश्रयांत मालगड्यांनी पुरा नाणोवच्या जाग्यार जिविताचो उंडो म्हणलो बोर्ड घाला खंय आनी कोणी गेल्ले आनी विचारलें खंय वो जिविताचो उंडो म्हण कित्याक बोर्ड घालाय हांगा आनी ती म्हणाली खंय ही मालगडी म्हातारी बरा राती मस्त मेळ्ळें करतात तांकां आमी सकाळीं घेवटून ती न्हाणयता आतां जाल्यार मदराच्या सिस्टरां सकाळां न्हाणोवन जाल्ल्या उपरांत आनी मिसाक वेचें सकाळ पिडेस्ताक देखून ह्या पिडेस्तांक आतां धरतना गलीज दिसता सैमान आमकां धुवंक जायना हर एक कूड ही जेजूची कूड हो जिविताचो उंडो म्हणटा आमकां धरूंक न्हाणोवंक नितळ बरें जाता आनी कोलकाताच्या मदर तर एका कोडकाराचे पांय वा कोडकाराचे गाय धुवताना थंय आयिल्लो एका मुस्लीम व्यक्तीन मुल्लान म्हळें खंय स्वामी जेजू क्रिस्त खंडीत जावन न्हू हे धर्मसर हांव चिंतालो तो प्रावादी म्हणून तो देवाचो पुतूच तो देवाचो पूत न्ही जाल्यार एका ह्या कोडकारांचे कुसुल्ले गाय पुसूंक खंय बॉल मेळटालें आनी तो म्हणालो खंय म्हाका 1000 रुपये न्ही करोड रुपये दिल्यार हांव अशें कोडकारांचे गाय धुवचो ना आनी तो मदर म्हणाली खंय हांव ही काराक धुवन दिना क्रिस्ताच्या मोगा शिवाय तर क्रिस्ताच्या मोगान त्या कोडकारांचे गाय धुवन सुवार्ता परगट करची रूस दिवची घटाय मेळची खंय तावन त्या येवकारिस्ता तावन देखून तो येवकारिस्त रूस दिता हर एका व्यक्तीच्या जिणेक आनी तिसरें येवकारिस्त आमकां सांबाळटा येवकारिस्त सेविल्ली व्यक्ती फकत खाण सेविल्ल्या बरी न्ही बरोवशाची व्यक्ती जाता सांग पावल आमकां सांगता कोरींत घाबरल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 8 ते 9 हर एका रितीन आमी कश्ट तावन तरी आमी कांगाल जायना वाट कळनासतना अंतकारान सांपडतां तरी निराशेन बुडोवना दगदवणी भोगतां तरी एकसुडे सांडून घाले आमी जावंक ना जायते बोटी आमी धरणीक शेवटवतां तरी आमी मरोना कशें हें येवकारिस्ताचें बळ तो आमकां सांबाळटा तुवें आज कुमगार खाण गेलाय जावं पुरो तो कुमगार तुका खाणाच्या किसड तो जेजू तुजे सांगात आसा तुका बळ दिता तुका प्रेरण दिता तुका नवी सकत दिता येवकारिस्त म्हाका आनी जेजूक एक करता कम्युनियन इंग्लिशान म्हणटात कम्युनियन कुमगार एक कशें एक्सप्लेन करचें पळया आवयच्या गर्भांत आसचें भुरगें आवयच्या गर्भांत आसचें भुरगें ताका जियोंक सोकोण आतां आवय तावन आवयचो जीव तो भुरग्याचो जीव आवयचें खाणंत भुरग्याचें खाण आवयचें रगत भुरग्याचें रगत आवय आनी भुरगीं एक
जेजू आनी हांव तशें आवयच्या गर्भांत भुरगीं आसल्या बरीं ताचे हजार म्हणटा चड म्हणी येत जेजू आनी हांव पयलीं आमी गीत गायताले हांव सोमी आनी हांव एक आमी जालें म्हणून गीत गायताले हांव ल्हान आसतना सोमी आनी हांव एक जावचें आनी म्हाका ताणें सांबाळचें त्या येवकरिस्ताच्या खाणा वरवीं देखून जेजू म्हणटा जो म्हजें कोण म्हजें मांस खाता म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय जियेतां जो कोण म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जियेतलो जो हांव 6 अध्याय 6 वाक्य 50 आनी 6 आनी 50 आनी 7 येवकरिस्तेक दिरवें हे दिरवें भावांनी भयणी खंयच्याच माध्यमांनी प्रगट करूंक जायना खंयच्याच संवसारांतले अदीक मोलादीक दिरवें दिल्यार हें जोडचें बरी ना हें मोलादीक दिरवें ह्या दिरव्या विशयान सांव फ्रांसीस सालेस अशें म्हणटा भोव अपुरबाची उतरां तो म्हणटा जशें संवसारांत जल्मल्ल्या फुलांत मोळपाचो दोव पडोन मोव तयार जाता मोव कशें तयार जावचें फुलांत फूल भितर दवरा गे मोव जाता ना मोव कशें तयार जावचें मोवांत दोव पडटा देखून संवसारांत जल्मल्ल्या फुलांक मोळपाचो दोव पडोन मोव तयार जाता आनी तें जिवोण मूस आपलो गूड बांदता तशें मोरयेचो पूत जेजूची कूड आनी सर्गींचें मोव याजाक आमकां दिता आनी आमी तें सेवन भाग्यवंत जिनी जियेता कितल्या अपुरब्याची उतरां हेर कान कुडींत एक जाता तर येवकरीस सेवल्ली चक्कणां येवकरीस जातात पळयात अपुरब्याची निदर्शन तूं खंयचेंय खाण खा तूं तें खाण जायनाय पूण तूं येवकरीस सेवताय आनी तूं येवकरीस जाताय फाटल्या वर्सांनी बापसाहेबान एका 15 वर्सांच्या भुरग्याक कार्लो आकुतीस म्हणल्याक ताच्या येवकरीसाच्या भक्तीपणा खातीर ताका भाग्यवंत म्हणून पास हारला फकत 15 वर्सां मात्र पूण ह्या भाग्यवंत चेरक्यान 15 वर्सां चेरक्यान सदां आवयक आनी बापायक मिसाक व्हड नोरचें आहलें खंय आमी भुरग्यांक व्हड नोरचें मिसाक पूण हो भुरगो 15 वर्सांचो भुरगो ताचे पयलें आपल्या आवयक आनी बापायक मिसाक व्हड व्हरतालो मात न्ही मिसार कुंगार काणगे जे म्हण आवयक आनी बापाय प्रेरण दितालो इटेलीन तो आनी ताणें म्हणचें आसलें कितलो चड तूं येवकारिस्त सेवताय तितलो तूं जेजू बरी जाताय कितलो चड तूं येवकारिस्त सेवताय तितलो तूं जेजू बरी जाताय दोतोनेच्या क्लासींत एका अक्रिस्तांव टिचेरीन क्रिस्तांव भुरग्या कडेन विचारलें खंय तुमी क्रिस्तांवां मिसाक गेल्यार कुंगार सेवतात त्या कुंगारांत जेजू आसा खंय वय गी आनी भुरगो म्हणालो वय वय कुंगारां जेजू आसा कुंगारां जेजू आसा न्ही गे तर तुवें केदाळ सेवुल्लो भुरगो म्हणलो की हांवें मांडोकरपूर म्हणलो की हांवें सेवून काय एक 10-15 दीस जाले हांवें सेवून 10-15 दीस जाले तर ती अक्रिस्तांव टिचर म्हणाली की आळे भुरग्या तूं म्हणटाय कुंगारांत जेजू आसा म्हण आनी जेजू देवाचो पूत म्हण आनी तूं म्हणटाय 15 दीस जाले सेवी नासताने हांव म्हणी क्रिस्तांव जाल्लीं जाल्यार 15 दिसा हे पोवटी न्ही दिसाक 15 बोटी सेवतीं आसलीं हांव म्हणी तुजे बरी क्रिस्तांव जाल्लीं जाल्यार 15 दिसा हे पोवटी म्हणनी दिसाक 15 बोटी सेवती आसलीं भवानी भयणी देवाक आमी अर्गां दिवया आमी बागी भोव ल्हान पुरायर आमकां कुंगार सेवचें भाग मेळ्ळां जेजू आनी आमी एक जाता ताचो जीव आमचे भितर आमचो जीव जेजू भितर वचून आमी जेजू बरी दिसपडटें जाता तर आज आमी उडा दवरया कुंगार आमी सेविचे पयल्यान पयलें मिसाक येताना आमकां कुंगार सेवंक आशा आसचे जाक्केवाक जेजूक पळोवची आशा उपजली देखून जेजू ताच्या घरा आयलो पळया पयलें मेट काडलें कोणें जाक्केवान देखून उपरांत जेजू म्हणालो जाक्के म्हाका तुमच्या घरा येवन रावचे आमी सकाळीं पयलें मेट काडलें देखून मिसाक आयल्या सगळ्यांक आमकां मिसाक येताना उडास आशा आसचे उर्बा आसचे हांव आज मिसा वेतलो वेतेली कुंगार सेवंक जाय ही पयलें नंबर 1 ही आशा घरा उपजचे हांगा आयल्या उपरांत न्ही घरा उपजचे म्हाका कुंगार काणेजे हांवें कुंगार काणगेजे नंबर 1 नंबर 2 ती कुंगार काणेजे जाल्यार हांवें नितळ आसचे कुरपेन आसचे पळय साबा आमची आवय आमकां म्हणटा मिसाक आयिल्ल्या हरी एकल्यान कुंगार काणगेजे कुरपेन आसल्यार कोण कुरपेन नात तांणी मिसा पयलें कुमसार जायचे कोण आशेन उर्बेन कुमसार जावंक आयला ह्या जाग मेळोवना ताणें पातकाची दूख धरिजे
मिसा उपरांत हांव वचोन कुमसार जाता म्हण सांगणो आनी कुमगार काणयेचे पळय पोवी सभेची आशा हरी एकल्यान कुमगार काणगेचे आनी मिसातान पाटी वचोचें नाजाल्यार सगळें जेवण जाता पर्यंत रावलो वाडटाना धांवलो म्हणटा एक सांगणी आसा आमच्या घरा तो आयलो आमी सांगता जुई नासतना गेलो संबंद पक्षा सोमाना आसता ना देखून हांवें बरी तयारी करीचे हांवें कुरपासून कुमगार सेवीचे आनी तिसरें भक्तीपणान काणगेचे आज जाल कुमगार हातांत काण घेता आमी मस्त जाणां कुमगार हातांत काणो कळीतच ना कांयच भक्तीपण नासतना आंगणेंतलो सामान काण गेल्या बरें काण घेतात जायना हे दावो हात उजव्या हाता वयर लेफ्ट हँड ओवर द रायट हँड रिसीव इट ऑन युअर लेफ्ट हँड तुज्या दाव्या हाताचेर काण घे दावो हात तुगी शी म्हण नाका देवाक दोनूय हात एकच देखून दाव्या हातान काण घे आनी उजव्या हातान भक्तीपणान काणगोण तुज्या जिबेन काण घे हें भक्तीपण हात तुजो नितळ आसूं दी आत्मोय नितळ आसूं दी हें तिसरें आनी माणें कुमगार काण गेल्या उपरांत धांवनाका बोस वा दिमी घाल माग वा जेजू कडेन अर्घां दी कितलें चड अर्घां दिलीं तितलें तूं भाग्यवान जाता तितलो जेजूचो जीव तुजे भितर वाळटा जेजूचें रग तुजे भितर वाळटा जेजूची कूड तुजे भितर वाळटा तूं जेजू बरें जाताय आशा उपजों दी काळीज नितळ आसूं दी भक्तीपणान भावार्थान आमी स्विकार करया आनी स्विकार केल्ल्या उपरांत भक्तीपणान अर्घां दिवन वेळ करसिया तशेंच करूंक आयच्या मिसा वेळार आमी कृपा मागया विदेशी आयल्या दिनवाशी कर्जां दिवं तुका अर्पिता आमकां सामी तुका आनी सावनिता स्वामीक मोगान तुज्या जियोंक आशिता स्विकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन बेडयता तुका आमी दिवं स्विकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन बेडयता तुका आमी दिवं आमकांच भेटयता ताच्या बलिदाना वांटेली जाता स्विकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी दिवं स्विकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी दिवं भाव मिरीनो हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानकांनी महिमे आमच्या नेक्या पविस्वेच्या दबाव सर्वेस्पोर मानून घे प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगवान लॉरेस जमनींत ओंपलेल्या गोवाच्या कणा परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवन जालो आनी पवी सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो ह्या समानान आमी संवसाराचे सोडोणे पसत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं चडवेस्पोर तुमचें सोवें आसूं तुमचें सोवें आसूं ती काळजां उबारुया सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया अयशी आमी करूंक फावो सर्वेस्पळा पवित्र बापा सर्व पदवेधर आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनू वाचूंक फावो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लोरेस तुज्या रक्त साक्षण जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पळी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय. अशें आमचे अस्कतकायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळसाम पोरनायेन परजळटा. देखून सर्गेच्या देवदूतांचा आंगाती आमी पृथुमे निरंतरी एकाच ताळ्यान तुजी स्तुती गायता. बापा करस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच पळी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पथकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. भवताचो गट पगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुडोवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सवेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा जेराल्ड आयजक आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टेगाती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीन मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमलेल्या आमा हर एकल्याची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये सान जुजे दिसो पती भगिवन दमदुता सान लोरेस आमचो शारोती आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्व वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना हांव जिवीत असो उंडो जो म्हाका सेवता तो सासनाक जी येतलो म्हणलो जेजू आनी थोड्याच वेळान त्या उंड्या रुपार आमच्या काळजांत येता आमच्या काळजांत वस्ती करता बागे आमी ताका सेवंक आमी आयती जावया आमच्या काळजांनी मोण ताका समर्पण दिवया आनी ताणें शिकयलेलें मागणें भावार्थान आनी मोगान सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्पळां सर्व वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदाराचें जो क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाये कित्याक रसपडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन तुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं बाबा मिरणो जिवान जिजून आमकां दिल्लें शांती समाधान आतां एकामेकाचें मुखामळ पळोवन आतां आवंटून घेवया देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काडताय आमची काकूत देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काडताय आमची काकूत देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काडताय आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ह्या शेळयेच्या जेवणा हाजीर आसची आमी सर्वां सुभागी सुमया तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या कळसां स्वागत करता तुज्या येण्या राखून रावता ये बेगी ये मोर लालेन मागता ये तूं सोम्या परता ये म्हज्या कळसां स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये बेगी ये मोर लालेन मागता ये तूं सोम्या परता तुझे घरी येवन पावला काळजांत रुगड रावला तुझे घरी येवन पावला काळजांत रुगड रावला राजदूत बऱ्या बेडारा निवास कर म्हज्या घरा निवास कर म्हज्या घरा ही म्हज्या काळजां
पोळे रावला दर्शन तुझे भेट हवायला वाट तुझी पोळे रावला रास्तू गया मेडारा निवास मोचा करा निवास मोचा करा मोचा काळसा स्वागत करता तुझ्या येड्या राखून रावता वेगी येवो लालेन वागता येतू सुम्या परता मोच्या काळसा स्वागत करता तुझ्या येड्या राखून रावता ये वेगी येवो लालेन वागता येतू सुम्या परता सगळ्या माणसां सोम्या तुका ना वाटता सगळ्या मौनान तुझो उपकार नियाळता तुका तुका उगडा तुका स्तुती तुका वंदन तुका 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 उगडा तुका स्तुती तुका वंदन तुका मागणे ऐकताय संतोष भोयताय सुखदुःखांत आमच्या सांगा दिता मागणे ऐकताय संतोष भोयताय सुखदुःखांत आमच्या सांगा दिता उघडा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका उघडा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सोम्या तुका ना वाटता सगळ्या मौनान तुझो उपकार नियाळता अर्गा तुका उघडा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका उघडा तुका स्तुती तुका वंदन तुका प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगेवो लॉरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमचे हात पांय सुटसुडीत कर गरिबांचे आनी अणीत भक्तीनांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी प्रधान याजक जावन आयचे पवित्र कुस्म बलिदान आमचे गतीर भेटयल्ल्या मानादीक बाब बोनिफास पिंटो प्राध्यापक जेप्पू सेमिनरी हांकां तुमचे नवी आभार मानून देव बरें करूं म्हणटा तेर्स आनी लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बासिलिकाच्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं. आतां प्रधान याचक मानाच्यो वाती म्हणटले नांवां पयल्यांनी मुखार येवन तांचे कडल्यान वाती स्विकार करच्यो. मुर्दोमू डॅग्नी एंड डॉना मँगलोर
Dagny and Donna, Mangalore. Larson Tellis, Baidal. Larson Tellis, Baidal. Francis Mascarenhas and family, Kera. Francis Mascarenhas and family, Kera. आजच्या नोवेनाच्या जेवणाचे संपूर्ण प्रायोजक मानेस्त नवीन सरिता डिसोजा तांची 3rd वेडिंग एनिवर्सरी कोळालगिरी. नवीन सरिता डिसोजा, कोळालगिरी. जेवणाच्या प्रायोजकत्वाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां ह्या परी आसात. तांणी मुखार येवन वाती स्विकार करच्यो. विल्बन क्वाड्रस, मुदरंगडी. विल्बन क्वाड्रस, मुदरंगडी. लिल्ली डिसोजा, शिरवा. लिल्ली डिसोजा, शिरवा. जॉर्ज लोबो, मुंबई. जॉर्ज लोबो, मुंबई. लविना कॅस्टेलिनो अँड फॅमिली, बैदाळ. लविना कॅस्टेलिनो अँड फॅमिली, बैदाळ. जॉस्लिन क्रास्ता, मस्कत. जॉस्लिन क्रास्टा, मस्कत. जॉन नकरे. जॉन नकरे. Annie Matthias Belmont. Annie Matthias Belmont. Oliver Christie D'Souza, Panjotto. Oliver Christie D'Souza, Panjotto. Lena Lobo, Dubai. Lena Lobo, Dubai. Cyril D'Souza, Mudbelde. Cyril D'Souza, Mudbelde. लोरेसाक मागणे. एजैते मार्तिरा सा लोरेसा तरण्या प्रायरस बवर्द गतीर कठीण कस सोसून जीव दिल्ल्या आयक आमचें कालते मागणे. वर्ता पातयेणीन आमी तुजी सरशी आयल्या. जीव बवार्थ तीर बरवसो देवासो आनी आमच्या आपेला सो करूं मोग आमकां जोड दी. आमच्या अभ्यासाक सरी जावं इस्कळपण आमचे थंय परजळसें कर. आमच्या सोर आत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन आनी कश्टां अनवरां आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. अनबावर्त्यांक आनी बावर्तान शेळयल्या सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळशी कर. तुजे बळादेक मजतीन देवाचे राज संवसारा विस्तारून दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सोर गरजांनी आमकां पाव. प्रत्येक जावन सालोच्या मजतीन उपकार मेळिल्ल्याक अर्गां. पांय दूख गूण जाल्ल्याक अर्गां. बरें काम मेळिल्ल्याक भुरग्यांक बली बायलाकी दिल्ल्या खातीर. नव्या घरचें काम संपूर्ण जाल्ल्याक भुरग्यांची कोंकणी गूण जाल्ल्याक अर्गां. ते सावां बरी भलायकी मेळोवंक, कॅन्सर पिडा गूण जावंक, बरे मार्क्स मेळोवंक, बरें काम मेळोवंक, एडमिशन जावंक, दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, भुरग्यान हट करिनासतना इस्कोला वचोंक, शुगर BP कोलेस्ट्रॉल गॅस्ट्रीक गूण जावंक, भाव आनी भयणीन राजी जावंक, भुरग्यांचें देणें लाभोवंक, पाक्याचे उपाद्र पयस जावंक,
पांयांचें इन्फेक्शन गूण जावंक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक कोरोज गूण जावंक सकड आपायांतलें राखोवन व्हरूंक पांयांक बळ मेळोवंक जागो नांवार जावंक मेच्या 8 तारखेर बँकींग एग्जाम बरें करून बरोवंक योजना सुफळ जावंक शिरांची दूख गूण जावंक बरी सैरीक मेळोवंक घरा भितर बरें उलोवणें आसूंक भायर पडिल्लें भांगार पाटी मेळोवंक आमाल पियेवणें सोडूंक घरांत सूख समाधान मेळोवंक तकली पडापड गूण जावंक आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक कातीची पिडा गूण जावंक ब्लॉक जाल्ल्यो शिरो समज जावंक जाग्याची आनी वाटेची समस्या परिहार जावंक वाहनान पयन करतना राखून व्हरूंक तवळ तवळ येवचो ताप शेळ संपूर्ण गूण जावंक आनी प्रत्येक तेसांव आसा एक स्त्री पोरगांवांत कडेन पिडेस्त आसा तिच्या भलायकी बरी ना तिच्या भलायकी खातीर मागोवंक विनंती केल्या तशेंच आमच्या गरजां खातीर आमी मागया शेकी भावार्था प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जियोन बागी मरण मरोन सर्गा तुजी सांगता ससना देवा कोगोलसे बाग आमकां समेस्ता फावो कर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमकां तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेपणां दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. Salores martiram apasot vinati कर. ख्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावसोंकचे खातीर प्रार्थोया. येसर पदवेदार देवा भगवान लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैत वरसें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केणां आमी पालवयसीं कर म्हूण आमी लालेन मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. सर आमच्या पिडेस्तां खातीर आतां मागया सर पिडेस्तांचो उडास काडया आमची पिडा आनी कोणाची पिडा आमी जाणाव ती सगळी आमच्या भक्ता आमच्या शारोती लॉरेसाच्या पांयां तळा दवरया. ह्या सर पिडेस्तांक तो सोम्या जेजूक समर्पण दिवन तांचे खातीर विनंती करून दी आनी आमची आनी तांची सर पिडा गूण जावं दी. सोम्याचे नांवे आमचो आदार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें सोमी तुमचे सोवे आसूं प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी सासान देवा तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कोश्टोवच्या ह्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी वगाण सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पथकाक शिक्षा जावं रेवडिल्ल्या सर बांदपासांतलें तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तान पयस कर. तुज्या अगणीत काकुल्डीचेर पातयेवन आयलेल्यांक तांकां तुज्या भक्ता साल लॉरेसाच्या प्रत्येक मजतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बजलिकांत तुज्या दैवीक सावासाचो संतोश आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुली तीं तुजीं साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवन आनी देखी प्रकार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरेफात आमेन. पाठ संख्या 277. आमचे देवोरी
आशिर्वाद जोडूंक आमकां आमी तयार करया. सर्वेस्पळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर्पोद्वेदा देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदां काल रावो. वसोन येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडका.